ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಗುರುಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವಂದೇ ತದ್ಭಕ್ತಪ್ರವರೋ ಯಾ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಾಖ್ಯೋ ಗುರುಸ್ತಂಜನಮಾಮ್ಯಹಂ. ವೇದೇ ರಾಮಾಯಣೇ ಚ ಪುರಾಣೇ ಭಾರತೇ ದಾದಾವಂತೆ ಚ ಮಧ್ಯೆ ಚ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವತ್ರ ಗೀತೆ. ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಮನಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪರಂ ಸರ್ವಜೀವಪ್ರಣೇತಾರಂ ವಂದೇ ವಿಜಯದೋಹರಿಂ. ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ರಾಮಂ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟನಿವಾರಕಂ ಜಾನಕೀಜಾನಮನೀಶಂ ವಂದೇ ಮದ್ಗುರುವಂದಿತಂ. ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಂ ಅಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಂ ಭಜೆ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಂ. ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮುಕೋಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುಃ ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ. सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च. मिथ्या सिद्धान्तदुर्ध्वान्तविध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिर्भासतान्नोरदम्बरे. चित्रैः पदैश्च गम्भीरैः वाक्यैर्मानैर्खण्डितैः गुरुभावं यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक्. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं. वाल्मीकि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः श्रृण्वन् रामकथानाथं को नु याति पराङ्गतिं. यपिप्यः सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचीसतमकल्मषं. गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं. रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्. अंजनानंदनं देवं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं श्रद्धा नमामि. उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोगवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां. नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलानं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजातमूलवादनं भावयामि पवमाननन्दनं. यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं. वेदवेद्ये परे पुंसि झाते दशरथात्मजे वेदप्राचितदासीत् साक्षात् रामायणात्मना. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वदा पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं. तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपतथार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वदं निशामयध्वं. वैदेही सहितं सुरद्रुमतटे हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमानसे मणिमहे वीरासने संस्थितम्. अग्रे वाजेति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं वाक्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामभुजे श्यामलं. वन्दे वन्द्यं विधिभवमहेन्द्रादिबृन्दारकेन्द्रैः व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कालदश्च दूतावद्यं सुखजितिमयैर्मङ्गलैर्युक्तमङ्गैः. सानाथ्यन्नो विददधिकब्रह्म नारायणाख्यं. भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलश्चर्यरत्नं लीलारत्नं जलादिधूयधुरदेवतामौलिरत्नं. चिन्तारत्नं जगति मजतां सत्सरोजद्युरत्नं कौसल्यायालसतममरन् मण्डले पुत्ररत्नं. महाव्याकरणाम्भोधि मन्दमानससन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे. मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरं नानावीरसुवर्णानां निकषाश्मायितं बभो. स्वान्तस्तान्तशय्याय पूर्णज्ञानमहार्णसे उत्तुङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुग्धाब्धये नमः. वाल्मीकिर्गौ पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया यद्दुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तरणकायिव. सूक्तिरत्नाकरैर्मे मूलरामायणार्णवे विहरन्तो मह्यं सह प्रियन्तां गुरवो मम. हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निःसरते वाणी जन्नुकन्या प्रभाववात्. ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षात् देवुण्ठेपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. माध्वार्णवज्ञाननिधिप्रकाशं सदा मन्दहासरूपं यतीशं
श्रीसुकृतीन्द्रहस्तसरोजजातं श्रीसुधीन्द्रं प्रणमामि नित्यं नमन् नमन् गुरुं सदा काशीमठाधिपं बुधं सुधीन्द्रतीर्थवन्दनं संयमेन्द्रसंयुतं ॐ शांति शांति शांति. परमात्माक वंदन करून देवालय दिव्य सन्निधींतून रामायणाचे चिंतनेक धरी पाविले सर्व महाजनाक प्रीतीन वंदन करता. रामचंद्राने विवाह मंगलोत्सव सीता कल्याण घडला तशीच अयोध्या नगरींतू रामचंद्राक वैभवान स्वागत इत्यादी जाला. तसल ते रामचंद्राल योग्यता प्रति घरघरांतू देवादय आले नामस्मरण इत्यादी जावचा प्रारंभ झाला. तेन्ना दशरथाक दिसलें एक व्हड जबाबदारी 60,000 वर्स तकून मेगले आसा ती एक जबाबदारी दिवच्याक क्लप्त काल समय प्राप्त जाला. तशें मेगेल चरणाक रामचंद्राक ही जी व्हड जबाबदारी दिल्यारी ती चंद्रुपान करतना तो मुखार व्हरतलो म्हणलें तसलें व्हड विश्वास बापसूक प्राप्त जाला. पुराय तागेलो सुमंत्र नामक सर्व कोणकी लोकांक पुराय आपयल्या मंत्री मागधांक आपयलें पुराय जनाक आपोवन बेगेली व्हडी जबाबदारी दिवका तशें करून ताका योग्य व्यवस्था घरां भितर एक संतोषमय वातावरण अयोध्या नगरी समृद्ध जावन पुराय घरां भितर एक विशेष नडावळ म्हणटात ताका. नडावळ म्हळ्यार खंयची कालां कोण येवन निमगेल्यार धर्म गई यो मामा येवका तुमी आमगे थंय येया आमगे थंय राबा ताका जावका तसली वेवस्था हे प्रकार सगळे गांवची ताका तयार जावन रावला. तसली एक सन्निवेश परमाचार्य सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी तांगेलें आश्रम स्वीकार करचे दिवस 1944 भितर सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्यान एक निर्धार घेतलो तांगेलो आश्रम करचो मुल्की महानगरांतून. त्या वेळाचेर समग्र आमगेल समाजाच्या पुराय जनाकय सांगून पेटयलें आमगेलो शिष्य स्वीकार इत्यादी जेवचे आसा. एर्नाकुलमा दाखून चरक्याक नियुक्त केला त्या चरक्याक आमी दीक्षा दिवचे आसा. तसो करून पुराय जनान तांचे भितर येवन भाग जावका म्हूण सांगून सुकृतींद्र स्वाम्यांनी पुराय जनाक एक निरोप पेटयलें. आत्ताच्या वरी पोस्ट ऑफिस पोस्ट हें तें पुराय म्हणाल तसलें पुराय पावचें तसलें काल न्हय तो. 1944 स्वातंत्र्य पूर्व काल सर्व लोक त्या वेळाचेर संचाराक गमनागमन म्हणटाचे येवन वचूका जाल्यार भारी कश्टा विशय. आतां हांगा जाल्यार कुळूर सांक वस कुळूर सांकवाल्याक तुग दिवंका न्हय दांडुका आपास ते कडच्यान वचूका पावंजेले पुनः थंय एक सांको थंय दाखून देवका सुरत केलो मुखार वतरे पावंजे मेळटा थंय दाखून मुखार आपासाशी वचूका म्हणटना कोची दाखून आनी येयले न्ही कितली न्हय क्रॉस जावन येवका म्हणून तुमी आलोचना करा. त्या कडेन उत्तर खंयची कर्नाटका दाखून येतलें काही अशा घाटवेर दाखून येतलें काही पुराय जनाकय तसलें तापत्र येतना पुराय गाडी इत्यादी घेवन येवची ना थंय विंगड हाजेर येवचें. आतांच्या वरें मेळ्ळेले कडेन वचून रिगून बैसून खावच्याक हॉटलान नाची थंय देवील कडेन तांणी राबून तांगेलें कसलें कोरका ना थंय आमगेल कोण आमचे गेल कोणाल कट्ट तसले कट्टा भितर थंय वचून आनी पुराय जनान रांदप सिजोवन आनी पुराय कसलें म्हूण खावका तसले काल. मेळ्ळेले कडेन हॉटल ना इतर खंयची जातीचे हॉटल जाल्यार वटना राबून थंय एक नमुने दिवचें ही दर्शिनी ती दर्शिनी तसलें कसलें ना. कॅरी करूंक बेकरी फूड म्हणून कसलें किट्टाय मेळना असल पुराय काल. उद्दा पिवका जाल्यार बांय दाखोवची पळय थंय बांयस उद्दा तूं काण पी म्हूण. घरा बागलां भितर गोड्डा कुडक्यान दवरले थंय पळय गोड्डा कुडको काडी वो थंय बांयस कळस दवरला तूं तांडून पी म्हूण. असल पुराय काल. ते वेळार समग्र भारत देशांत देखून आमगेल समाज 25,000 वयर लोक थंय देवस्थाना सुत्तां भितर पावल्यात.
एका तिकडच्यान व्हड एक कोठी म्हणटात ताका, स्टोर रूम आतांच तुमगेले सांगचे जाल्यार त्यातनं पुराय हें मोसंबी एपल हें न्ही फलमंत्रक्षा तेका न्ही लायना 7-8 हजार केळ्यांक गडाय लांबयल्याचे, केलो कसकाय आसा केलो पिकिल्ले आसाची हे ते पुराय. तेदना फूड म्हळ्यार एक दितना ते कडच्यान फोव नामे ते कडच्यान रुलांव ताजे ओट कसले एक बाळूक म्हणटाची चिप्स नामे सेमो ताजे नंतर केळें पुराय दिवचे क्रम तेदना पुराय. आतां हें पुराय मेळ्ळें पुराय आयलां. ग्लास ना पिवच्याक, शरबत दिवं का पानक दिवं का नावे कसलें असल पुराय करून दिवचें. तेदना कांपे न्ही म्हूण सांगून करूं ना, तितलें दूद खंय दाखोवन हाडुवचें. तेदना पुराय पानक तशींच ताका जेवका जेल्लें तसलें पिवच्याक जेवका जेल्लें शरबत असन पुराय करचें. मेळका जेल्लें कुणाची कशाय केलो असन पुराय पिवचें मेळचें. तेदना पुराय मात्रवर्ग बैसून एका तिकडच्यानी केळी पानाची दोण्णी करची, केळी पान भावोवचें आनी ताजेन दोण्णी करून ते दोण्ण्याक यूज एंड थ्रो तेदना आयलां पळया. एकडच्यान केळी पानां दोण्ण्याक कापी दिली म्हळ्यार तसान पिवका जालेलें खंयची पेय म्हणटात तें पुरो तांत घालून दिलें. जेवणा केळी पानाचें तशींच खंयची चळको फळाराकय केळी पान पुराय केळी पान तसलें केळी इत्यादी मंत्रक्षतेक केळें फळाराक केळें हाका दिवका जालेलें. केलो लोक येता तांगेले खातीर जावन नडावळशी तांकां कसन जेवका आतां निरांदप करून जेवचें. ताजे खातीर तांकां एक राकडा बरो, ताजे नंतर तुमकां जेवका जालेलें कसन तांदूळ घी नावें ताका जेवका जालेलें रुलांव घी गोवा बीट घी मीठ मिरसांग हें पुरो ताका ती पड दिल्या बरें दिवचें. आमान्न म्हणटात ताका. तांणी अणमाळ्यार तांणी तांगेर एकल्याक करून जेवचें. असल पुरो एक व्हड जबाबदारी त्या वेळाचेर सगळींची सौत केंद्राची आनी हांणी ताणें पुराय घेतली. ताजमहल सिनेमाशण इत्यादिकान राबून हें सगळींची महत्व कार्य त्या वेळाचेर जालें. खाली आमी एक हांगा मंगळुरा भितर गौड सारस्वत समाज ಒಟ್ಟು जावन हें जाता म्हूण जाल्यार अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक परमात्मा रामचंद्राल पट्टाभिषेक म्हणटना अयोध्या नगरींत कसल कार्यक्रम जावका. तेंच पळय आमगेल्या स्वाम्याल देव मेळ्ळो मंगळुरा भितर ताका जेवका जालेलें प्रतिश्ठापन इत्यादीक जाता म्हळ्यार फुडले गांवां दाखोवन येयलेची सकाळ दाखोवन रात्री पर्यंत कातल्यांक कसल खावका ते वेळार एक घंट्याक फुड्डाचे मेनू चेंज दनपार पुराय जान पुराय जाणांक मना भितर संतोष. एकडच्यान पुराय नमुन्याचे नाना गोत्रे वैदिकान येवन तांगेले ते धार्मीक विधिविधान जाता. भजना इत्यादी करतले भजना मंडळी येवन भजना मंडळीचे भजन करताची हांगा येवन नमस्कार घालचे खातीर सर्व पुरुष वर्ग इत्यादी कडवाळ न्हेसून राबल्याची फुड दिवसाक रात्री येवन राबल्या पाय सकाळ होम खंय आमी एक नमस्कार घालूं असो आमकां अशी ते कडेन येत जेतना नमस्कार घालूंक जायना. त्या मान्य गांवां दाखोवन वॉलंटियर्स एक जबाबदारी वेगळ्या स्वयंसेवकान घेवन केली. समग्र आमगेलो समाज एकत्र जाल्यार कितले वैभवान आमगेलें काम जाता म्हूण दाखोवन दिलें. तशी रामचंद्र अजात शत्रू पुराय जनाक प्रीती केलेलो. तसो करून प्रीती म्हळ्याली परमात्मा अत्यंत प्रीती ती. तसो करून प्रीती म्हळ्यार भक्तीक एक नाम आसा. आमगेले खंय वैल मनशाक होड्डाक करचे तसले प्रीतीक नाम भक्ती म्हूण. तशींच आमगेले खंय चिरडुवां करची ती प्रीती ताका वात्सल्य म्हूण नांव. समान लोकांक करचें ताका प्रेम म्हूण नांव. तेजी म्हगेले कलिग्स म्हगेले ओट्टू पाठशाले भितर शिकिल्ले विद्यार्थी एक छात्र धर्मा भितर म्हगेले ओट्ट आशिल्ले हांगेले ओटू हांव ती दिवची प्रीती जाल्यार ताका स्नेह म्हूण नांव. प्रीती म्हळ्यार कळल्या कशा पुरो संस्कृत सांगता. स्नेह म्हळ्यार कसो जालें म्हगेलो क्लासमेट आसा ना म्हगेलो तो आत्मीय आसा म्हगेलो खंयचेय विचार जर हांव वांटून घेता म्हूण जाल्यार ताका स्नेह म्हूण नांव. तेंची म्हगेलो आवस वयर दवरल्या प्रीती ताका मातृभक्ती म्हूण सांगताची. बापसो वयर दवरता पितृभक्ती म्हूण. गुरू वयर दवरल्यार गुरुभक्ती. देवा वयर दवरल्यार देवभक्ती. पळया पुराय मलकड्या वयर दवरची प्रीत ताका पुराय भक्ती म्हूण नांव.
तेची पुत्रवात्सल्य चरडा वयर करची प्रिती ताका पुत्रवात्सल्य मराया चरडाक मस्त मोग करतो तशी आमगेल चेडवांक करची मोग खंयची कितें आसा ताका वात्सल्य म्हूण नांव तेची बामूण बायलां परस्पर दांपत्य जिवनांत ती प्रीत आतां आमी पुराय काही इंग्लीश लायलां कशें लव पुराय जाणांक लव कसं म्हूण ना संस्कृत कितली छंद करून सांगता विंगड 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 वा बापसूकय सांगता आय लव यू चेडवांकय सांगता आय लव यू लव म्हणाले आमगेल्या भितर प्रिती म्हणाले आमकां कळना वरलो विशय कसो म्हूण गोतना तशी तस्सल एक रूपान सगळे गांवची परस्पर अन्योन्यता भावान प्रेमपूर्वक प्रीतीपूर्वक जावन जाल वातावरण ते निर्माण जाला असल सन्निवेश घरघरा भितर ज्ञान आपोवन व्हरतात तांकां यो तूं आमगेल करला यो परगांवान कुनायला तूं आमगेल यो काल सांगल्या वरेची रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः प्रतीदिकडच्यान संबंध कल्पन करूं लागलेच आतां आमी वर्डेक म्हणजे वता निमिता तूं चेल्लेकार की चेल्लेकारा तर्फेन म्हण तेन्ना तेणें सांगू असो म्हाका हो अमकें लेखता तसो करून हांव चेल्लेकारा तर्फेन आयला म्हाका ही म्हगेली अमक्या दुव तसो करून म्हाका ही चेल्लेकार तशी जी रामाले साम्राज्या भितर थंय दशरथाक मेळ्ळेले पुरजनान तांगेलें खंयचे की संबंद सांगून बसलेच की पळय कितले आनंदी आनंदान वतना मंथरा मंथरा म्हळ्यार मंथन इत्यादी करचें मंथन म्हळ्यार चिके घांटून घालचें म्हण तें आतां न्ही फुडें देखून आसा म्हण लेखयत जाल्यार ताजेन घांटील संबंदी तो खंयची की घाणता पळय ताका कसलेंय प्रॉब्लेम ना आतां आमी घालल खंयची दवलो नावें कसलेंय तें रवी म्हणटाची असलें साधन त्या साधनाक ताजेन एफेक्ट येना गुण येना ताका दोश येना तें काम मात्र करचें प्लस मायनस वचवा ताका कांय ना मंत्रे कसलें मेळना मंत्रेन वचून कैकेयील कान्ना सांगलें रामचंद्राक पट्टाभिशेक करताक तुगेले चेडवाक एक भरतवंशा भितर तागेलें एक जावका जालें तुका फुडें वर इत्यादीक दिलां म्हणून आयकलां तुगेल्या अण्णान ताजे उद्देशान दिलेलें तसो करून तूं वचून तागेल्या निमगी कसं करता पळय ते काही वय म्हूण दिसलें मना भितर आत्मीय जावन निरंतर म्हगेल सेवा करतले न्ही सांगलां म्हणटना आयकना राबू साध्य स्वय ऐकलें तिणें तिगेल प्रस्ताव काणू दशरथाला अंतपुरा भितर वचून दशरथाला दवर भारी संतोशार आशिल्ले दशरथाक एक मनांत मस्त बेजार जालो हांव इतलो विश्वास दवरलेलो म्हगेले बायलेन राम म्हगेल चेडो विंगड न्हय भरत म्हगेल विंगड न्हय म्हणाल तसले एक भावनेचेर हांव तिनूय बायलां पळयल्या तेगय जाणांक रामचंद्रा वयर तितलो व्यामोह तितलो मोग आशिल्लो आज असले कसले जालें हें म्हूण ताका कशी सांगची म्हूण कळना तसले परिस्थिती राबली जालें कसं केल्यार ही तें मना उरक तयार ना हांव तुगेलें मागलां मेगेल म्हाका मेळका जाल्यार म्हाका दिया कसं करतलो पाप दोळ्यां देखून उद्दा येता दशरथाक मस्त दुख्ख जालां केन्नाय सुरेख कौसल्या तिणें वतना बामण मस्त दुख्खारस कसं म्हूण दशरथ सांगना केन्नाय पळया बामणालें चलन वलनांतू नावें तोंडारी कसलेंय चड उणें जाल्यार सुरेख वळची कोणा म्हळ्यार बायलेक तुम्ही सांगना राबा सुरेख आज कसं की तुमकां एक मना भितर दुखलां तुमी मेगेल्या सांगनाशी न्ही पळयताची नित्यावरी तुमी नाची हें सुरे बायलेन दवरचें प्रश्न कौसल्य सांगता कसं न्हय इतलें पुराय सगळेंच आमगेलें राष्ट्राची भारी संतोशार आसा संतोषमय वातावरण तुमगेल्याक हें दिसता तशें करून तुमी कसल्याक हें दुख्ख करताची तिगेलें मना भितर येता खंय तिका अयो म्हगेलें आशिल्लें राज्य काण पुत्ता दिता म्हळ्यार कितें तरी जावन म्हगेल्या बामणाक एक त्रशा म्हळ्यार ताणी आनी खंय उणी जाय न्ही
आशील जबाबदारी काणेक पुत्ता वतन मिगेले आतां भितर कोण गेल्ले वेळ म्हणून दिसता वय मना भितर लागता खंय जाल्यार थंय आपास धैर्य करून घेता तसल दशरथ नाही मेगेल बामण मेगेल बामणाले ती योग्यच आसा दिलीप चक्रवर्ती कुटुंबा भितर जालोलो खंयचेय वेळाचेर एक खुर्चेक तरी जावं आशी पाविल तसो मेगेल बामण न्हय तशें म्हणून जाल्यार होच निर्धार तो ताणें घेवचे खातीर हें पुरो जनाक आपूण वेवस्था करूं सभा एक आयचे दिवसाक एक निर्धार घेता वय ना तसं करून ताणें घेतला म्हणटना तागेल्या मनाक कना मनान जाल्यार हें येवच्या साध्य ना हांव कसलें अशें मना भितर घेतलें त्या देखून सांगचें मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः मनची मनुष्याक कारण बंधाकय मोक्षाक तशी तिगेल मना भितर तसले विचार आयलो मिगेल चरडाक संगीक जाता नावें त्या वेळाचेर कसलें हें जालें हाका नावें मिगेल पुत्ताक दीत म्हणटना हागेलें आशिल्लें तसलें अस्तित्व उण जाता म्हणल्याक वे जाल्यार आमगेलो रामभद्र समर्थ अन्ना मासूण घालना तो खंडीत आमकां दिवका जाल्यार गौरव येदोळ पर्यंत दिवन चेडू तें देखून तागे लागी खंयची की एक राज्यस म्हूण जाल्यार आम खंयच्याय वेळाचेर उण्यापण खंडीत आसना असले निर्धार तिगेलो तशींची सुमित्रा म्हळ्यार तिगेलें नांवां सांगलां पुरो जनाक प्रीती करून आशिल्ली ती कोणालाय वयर निश्ठूर ना घेवन तिका शत्रू असो मित्र असो कोण गेल्यार स्वताक मोग केलें सुमित्रान एकच एक वचन पळया मुखार येतना तिणें सांगोस असली योग्यतमान बायल मनीशी सुमित्रा पुत्ताक केन्नाय एक नमूने चंद्रुपान करतना तिणें ट्रेन केला कसं जालें मलगड बाबा गौरव दिवका तुमी प्रेमळ जावका बाब बाबान प्रितीन आसूका अन्ना म्हाका दिवका जाल्यार गौरव केन्नाय तूं दिवका म्हणून अशी सुमित्रान ती सुमित्रानंद लक्ष्मणाक त्या नमुन्यान तयार केला अशी कडेक रामाला कन्ना पडती राम निर्धार घेता बापसून दिलेलें वचन आसा त्या प्रकार पालन करता जाल्यार मेगेलें कर्तव्य केवल बापूस म्हूण मात्र न्हय आमगे राय तो चक्रवर्ती तो ताणें दिलेली भास ना ताणें दिलेलें उत्तर हांव चलोवका जाल्यार कर्तव्य आतां आमी खंयचे की कालाक सगळ्यांची चिना बॉर्डरां भितर युद्ध जावन आमगेलें मुखार 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 वचून आमी आक्रमण करून आमगेलें आतां धरलें तशींच पाकिस्ताना बॉर्डरां भितर देखून भितर वचून आमी पाकिस्ताना भितर आमगेलें युद्ध खंयची की सगळ्यांची सेनान आक्रमण करून हातां धरलें केवल नेहरून एक सांगलें तें सोड म्हापशें या म्हणून नेहरून सांगले खातीर म्हापशें येवची आमगेले एकडच्यान पाकिस्तान आमगेले आतां भितर येयलें पाकिस्तानय त्या वेळाचेर तांगेले खातीर सोडलें एकडच्यान चीनाय आमगेलें आतां भितर आशिल्लें चीनाय भितर सोडलें हें पुराय ताशकेंट ओपन म्हूण सांगून पुराय केलां ताका पुराय तें पुराय वाजूका कसो जाल्यार आमी केलेलें कसो जाल्यार आमगेलें देखून सोडलें कसो जाल्यार आमकां त्याग जालो कसो जाल्यार आमकां ताजें बेनिफीट मेळ्ळें म्हूण हिस्ट्री सांगता अशी तसल ते कालाचेर रामचंद्रान निर्धार घेतलो बापसून दिलेलें उत्तर तें चलोवका जाल्यार मेगेलें ताण दिलेलें वाट आत्मना जायते ती आत्मजः केवल पुत्र हा म्हळ्यार कशें जालें पुत्र म्हणून जावका जाल्यार पुन्नामनो नरकात रायते ती पुत्र आत्मना जायते ती आत्मजः हांव त्या मनशाल पूत म्हणून सांगून घेवका म्हणून जाल्यार तागेलें खंयची की योग्यता आसा त्या प्रमाण हांव चोलका जाल्यार मेगेलें कर्तव्य आसा ताण दिलेलें उत्तर म्हाका खंडीत शिरसा मान्य जावन आसा म्हूण सांगून तो वनवासाक भायर सरच्या तयार जाता हिणें निमगिलेलो तागेले वर कसलो म्हळ्यार 14 वर्स रामचंद्रान वनवासा वचूका हांगा भरताक पट्टाभिषेक जावका भरत ना तें येयनी हांगा जालें रामचंद्र भायर सरता तशींच रामचंद्रान वतना सीतादेव सांगता तुमी वयता म्हणून जाल्यार हांवें तुमगेले ओटू येवचें म्हाका तुमी हाडलेलें वाडीक करून हांव हांगा मामाल घरल्यार राबचें हाडलेलें न्हय हांव तुमगेले ओटू येवचें सांगता तो न्हय तूं येवचें नाका तूं जनगनंदिनी
व्हड रागाल तूं तूं तसं करून तूं हांवें कश्ट पळोवचें म्हाका पळोवचें जायना. तशें न्हय, पती पत्नी म्हणून आमगेलो संबंध आसा. तुमगेलें सुख दुख्खां भितर हांव बागे जेवका जाल्यार म्हगेलें कर्तव्य आसा. तसो करून म्हगेलो धर्म आसा. तो धर्म परिपालन करचें खातीर जावन हांव तुमगेलो ओटेवचें. सगळें राष्ट्र राखचें तितलें सामर्थ्य आशिल्ल्याक एक म्हाका बायलें रक्षण करचें जेव्हा बायलें घेवन वचचें तितलें सामर्थ्य तुमकां ना. तुमगेलें बापसून वाक्य तुमी परिपालन करताच खंडीत ताजी ओट हांव तुमगेलो ओट येता म्हणून सांगून ते मस्त बाबूण बायलांक उतर इत्यादी चंद्ररुपान करतना ते जेवचे आसा कडेक रामान जायत भायर सोरया म्हूण सांगलें. तदनंतर लक्ष्मण अण्ण वता वन्नी वता हांवूय वचूं न्हू हांवें अण्णा ओट वता निर्धार घेता म्हूण सांगून तो सुमित्राला येता. सुमित्रेल पांयार पडता आनी नमस्कार करता. सुमित्रे सांगता आमा अण्णा भायर सरला. तसो करून मालगडा भावा वटू म्हाका तूं सांगलां केन्नाय ताका लागीश तेगे लोट केन्नाय आसूं कामो. तसो करून अण्णा सोडून म्हाका आसच्या साथ दिना. तसो करून हांव अण्णा लोट केन्नाय वचूं का तसो करून म्हाका भायर सोडून वचच्या दी. तेन्ना तिणें सांगचें रामम दशरथम विधी मां विद्धी जनकात्मजाम अरण्याम अठभीम विद्धीम गच्छ राम गच्छतात यथा सुगम. पळय तुवें निर्धार घेतिल्लो योग्यस. रामम दशरथम विधी. राम म्हणलो कोणें विंगड न्हय दशरथम साक्षात तुगेलो बापूस म्हूण लेखूं तुवें. माम विद्धी जनकात्मजाम तुगेलो आवस कोण जनकात्मजा जनकनंदिनी ती सीतादेवी तुगेलो आवस म्हणल्याक रान्ना वतना. अयोध्याम अठवी विधी अयोध्या नगर ही जी तुमी खंयची की रान्ना वताची ते रान्ना भितर रानच अयोध्या म्हूण लेखूं का. गच्छतात यथा सुख. तुका सूख मेळटा चेडा तसो करून केन्नाय आवस बसून आमगेल चेडवान सूख मागचें. तसो सूख मेळटा तसो करून तूं तुगेलो मालगडा बाबा वट वच. रामायणाक एक श्लोकाक 3 7 8 अशी पुरो अर्थ एक अर्थ न्हय. तेन्ना रामायणांत अनेक अर्थ तेज श्लोकाक रामम दशरथम विद्धी. राम कोण म्हण लेखलां तुवें दशरथम. दश म्हळ्यार पक्षी. पक्षी वयचेर बैसून आशिल्लो पक्षी वाहनू हरी परमात्मा नारायण तो साक्षात नारायण. मां म्हळ्यार लक्ष्मी. मां विद्धी जनकात्मजाम जनकनंदिनी कोण की सीतादेवी आसा ती सीता महालक्ष्मी. अयोध्याम अठवी म्हळ्यार वैकुंठाक नाम ताका अयोध्या. खंयची अयोध्या वैकुंठ म्हळ्यार कसो आसा परमात्मान रामचंद्रान तो नारायणान महालक्ष्मी जाल्यार सीतादेवी खंय आसा तेंचे वैकुंठ आपासून दुसरें आलोचन करूं नका. अयोध्याम अठवी विद्धी तेंचे वैकुंठ म्हणल्याक गच्छतात यथा सुखम. तशी लक्ष्मी काण घेवन आशिल्ली नारायणान आशिल्ली वैकुंठांत तुवें वासस्थान करचें. तुका मानसीक शांती संतोष इत्यादी मेळटा. तूं हाजे खातीर जावन वच चेडा. सुमित्रेन सांगिल्लें वच. अनेक दुःखकर संप्रदाय ती सांगता रामम दशरथम विद्धी. रामान तरी हांगा कोण भायर सोडून जमकेल्या रे दशरथम विद्धी. हांगा दशरथ ना जाता. मां विद्धी जनकात्मजाम ती अयोध्या. तरी तो नारायण रामचंद्र तरी अयोध्ये भितर ना म्हूण जालें रे हेंच रान रामान आशिल्लें अयोध्या. गच्छतात यथा सुखम. तशी मुखारांक मस्त वायट जाता. तसो करून चांग समृद्ध जावन आशिल्लें वातावरण तुका मेळचें. रामचंद्रा वट आसूचें. तसो करून मानसीक शांती मेळची रामचंद्रा वट आसतना. तसो करून तुवें तुगेल्या मालगड भावा वट भायर सरून वचना म्हूण सांगून मना भितर संतोषान करतना हे चेडा सूख मेळका हे चेडणाक संतोष मेळका हे चेडणाल मनांत तुला कसलें इंगीत आसा तें सर्वस्किना देवान दिवका म्हणून देवा वयरी रामचंद्रा वयरी सीतादेवी वयरी विश्वास दवरून ते चेडा वच्चा सोडतकें
असल सुमित्रान सांगचे एकूच श्लोक हांव 3 अर्थ सांगले वय जाल्यार सुमित्रेन सगळेंची 24,000 अंत भितरी एक श्लोक तिणें सांगचो. सुमित्र उवाच अशी सुमित्रान तिगेले पुताक पेटोवन दिलां. रामान भायर सरतना सगळींची नगरी अयोध्या नगरीची पुराय जाणाय तशें जाल्यार आमी रामा वटू वचचें भायर सरलेच. पटवालन भायर सरला पुराय जान तांगेल करून आमू थंय वता काय आमी भायर सरून या हांगा कसलें संतोश ना रामान आशिल्ले कडेन आमी रामाला वटू वचचें म्हूण सांगून भायर सरले. एक न्हंयची तिराड पावल्याची थंय देखून तो मुखार वता आनी स्वल्प मुखार वतना थंय गुहा इत्यादी कडेन मेळचें आसा. तेगेलें तें तरणी तांचो राबयला समृद्ध जावन ताजेर देखून ताणें क्रॉस करून एकडे देखून अन्य कडेन व्हरून ताका सोडका. त्या वेळाचेर तागेल्या प्रार्थना करता म्हाका हांगा देखून तेकडे तूं सोडका म्हूण. तसलो गुहू देवा लागीं प्रार्थना करता हे देवा हें भवसागरा भितरी आमकां तारण करून अन्य कितें कडेन व्हरून सोडतलो मनीस तूं देव. तसले कडेन एक गुहाक एक ओडीक जबाबदारी दिली खंयची न्हंय दांडूची. हांव हय तोची तूं हय तोची. तूं मात्र भवसागरान देखून अन्य कडेन देखून एकडे पावयतलो. हांव केवल हे न्हय तूं एकडे देखून तेकडे व्हरून पावयतलो. तितलेंची म्हाका आनी तुकाचो संबंद तुगेलो अनुग्रह म्हाका केन्नाय जावं का. अशी गुहू तागे लागीं प्रार्थना करता. तशीच ताका अरण्यवासाक एकादी कडेन देखून श्रृंगबेरपुराक गंगा तिरार देखून थंय देखून ताणें गंगाक दांटून थंय व्हरून सोडता. अशी एक हांगा देखून वनाक रामचंद्र पावला. थंय आशिल्ले ते जाग्यार म्हळ्यावरीची सुमाल इत्यादीक मस्त राक्षसांक इत्यादीक मारता. तदनंतर ताणें मुखार येयले वेळाचेर ताका चंद एक वनांत चित्रकूटाक राबून थंय एक ताणें पुराय वटू जावन रामा वयर आक्रमण कोरका. त्या रामचंद्राक कसलीय रुपान करतना हांव कोरका म्हूण सांगून रामचंद्रा वटेवची. तशी मारीचा सांगता ती स्वर्ण हरिणां नरी भांगराची चित्तल जावन येता आनी तागेले खंयची पर्णशाले येद्राक वतना तिका एक इच्छा जाता हें चित्तल आमगेलें आसल्या लायक हें चित्तल म्हाका जावं का म्हूण सांगून रामचंद्राला सांगलें. त्या वेळार रामचंद्रान ते चितलाची कुर्त करून हाडटा म्हूण सांगून चमकलो. चितलान ताका घेवन रानां भितर 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 वता. ताका मेळच्याक भारी एक लागीं धरता धांवन वता. एक मारीची म्हळलो मायावी राक्षस तो. तशें करून ताणें हें करतना हा राम हा लक्ष्मण म्हूण सांगून विशेश जावन आसतना ताणें परमात्मालें रामनाम मना भितर लेखतान आनी हाजें नांव वांचून वयर पळना म्हणल्याचेर मनान तूं रामस्मरण केलें की हे देवा म्हगेली चूक जाली म्हाका क्षम करी. त्या मान्य हाजेन करतना हे बाणान करतना म्हाका मोक्ष तूं दिवं का देवा म्हूण सांगून देवाला मनान प्रार्थना करता. जाल्यार भायल्या मनान कसं करता हा लक्ष्मण हा सीता म्हूण सांगून सीतेन आनी लक्ष्मणाला व्हडान नांव काडता पळया. त्या देखून मना एक भायर एक. त्या देखून घरां भितर भजन करतना मलगड्यांनी एक प्रतिम दवरूं सांगल्या खंयची प्रत्येक घरां भितर गौड सारस्वत समाजांत एक देव दवरला. तो खंयचो म्हळ्यार रुक्मिणी आनी विठ्ठलाल प्रतिमा. विठ्ठल रुक्माई प्रतिम नातिलें गौड सारस्वत समाजा देवा कोड कोणाले येना. पळया तुमी घरां भितर एक विठो रुक्मायलें एक विग्रह घरां भितर दवरूं का. उद्देश कसलो समचरण सरोजम सांद्रनीलांबुदाभम जगन नयितपाणिं मंडनं मंडनानां तरुण तुलसीमाला कंधरं कंदनेत्रं सदय धवलहासं विठ्ठलं चिंतयामी. केन्नाय तो धवलहास खंय म्हळ्यार गोर हासू म्हूण हास्यां भितर गोर आनी काळ म्हूण आसता आस. येद्रा आशिल्ल्या मनशाक पळोवका ताका हांसलो म्हूण जावं तेन्ना तो हांसल्यार तो काळ हांस. मनस्पूर्वक भितर देखून प्रितीन हांसचें पळय तो गोरो हांस. तशें
आम्ही केलेली भजन घरकड केलेली उपासना तागेले एद्रा बैसून आम्ही देवाक देवेलेलो एक दिवो इत्यादी आम्ही लावून देवा पांय पडता म्हणून जाल्यार त्यातनं तागेले धवल हांसू आमकां मेळटा तेंची परमात्मा पळोवचें मंदस्मित मनोहारी सुंदरानन माधव मंदस्मित केन्नाय हांसून आसचें आमगे स्वाम्यान स्वरूप पळयल्यार सांगू येता तुमी केन्नाय हांसून कितलेंय तांकां जना संबंधी जायत आरोग्या संबंधी जायत त्राणा संबंधी जायत मस्त एक देहाक श्रम असल्यार तोंडार खंयच्याय वेळार तांकां दाखोवन दिनी तसलें एक मंदस्मित आहा केन्नाय हांसून हांसून आसचें तसलें कितें तें देखून सदय धवल हासम तो परमात्मा गेलो केन्नाय हांसून आसूं काम तशें मन म्हणलें दोनूय तरां आसता भितर एक भायर एक आसता भितर आशिल्ल्यान तें मना भितर दवरून भायल्यान गळ्या वयल्यान एक हांस तागेले उलोवचें गजज बारीक गमत खुशीची म्हण निजावन ताका भितर तो तागेले वयर मस्तक आसता पोटा भितर ह्या नमुन्याक जाळ आसा कळ्ळें तशें केन्नाय सांगताची पिश्यांक वखद आसा जळकी पिश्याक वखद ना म्हण पिशी जाल्यार व्हरून ताका मेंटल ट्रिटमेंट कसो म्हूण करुयात जळकी पिश्या वखद करूं येता सादी ना तशें जाळ म्हळ्यार ती भरता तशी हांगा मनान भितर प्रार्थना केल्या आनी हांव आतां हें जाल्यार रामबाणान मोरचेची आनी तो वांच्या साध्य ना म्हण मरीच्या तसलो मारीचू थंय ताणें प्राणत्याग केलो त्या वेळाचेर सांगिल्ल्या वेळाचेर हांगा ही घायसोक पळोवन सांगता हे लक्ष्मणा तुका लढणाक कसं की तोंदरे हांगा तो कुंभास आत्तां वचूं का तुवें सांगता म्हळ्यार अण्णा कांय तोंदरे ना तागेले खातीर तूं हुस्को काणू का खंयचे वेळार खंयचीय तोंदरे इत्यादी येनाची तूं भायर सोडी येता तशी ताका एक विशेश जावन आशिल्लें तसलें सन्निवेश थंय निर्माण जाता ओचुका जाल्ली परिस्थिती येता अशी ती स्वल्प फुडें ते चित्रकूटान प्रवेश केलेलो तशीची हांगा खंयची की दशरथ ताणें प्राणत्याग केला त्या काळाचेर पूत भरत शत्रुघ्न येताच आवसो वयर मस्त ताका बेजार जाता समर्थ जावन आशिल्लो विचार पुरो आयकता यो अम्मा कसं केलें तुवें सगळेंच रामचंद्राक तूं असल एक वेवस्थेंत भितर घाल एक गोंधळ करून घेतल्या वरी केलें मानसीक अशांती निर्माण केली हें पुरो आवश्यकत जाय हांव निमगेलें हांवें तुका तसल राज्य जावं का ताजेर हांव बैसूं का असल म्हणलें कसलेंय म्हगेल्या मना भितर ये न्ही युद्धाजीत म्हूण सांगून तागेलो मावळो तो समृद्ध जावन आशिल्लें तसलें वेवस्था इत्यादी छंद करून प्रेमळ रुपान करतना तेच्या वेळार पळयला ताणें शत्रुघ्नाकय तीच प्रकार पळयला आमकां कसलें उणेस तूं असल एक विचार कसले खातीर दवरलो आतां आन गेलो तेन्ना वसिश्ठ सांगता का खंयची की कोरका जाल्यार तें उदक क्रिया आदी तूं कोरका तागेलो आदेश प्रकार कोरका जाल्यार पुरे 12व्या 13व्याचें पुरें काम छंद करून तो करता कडेन सांगता ह्या राज्याक राष्ट्राक हांव रावूं न्हय ताका समर्थ तोच रामचंद्र तशें करून हांव त्या रामचंद्राक खंडीत ताणून घेवन येता म्हणून अशी हट केलें तशींच रामचंद्रा तो हाडूं वता ताका एक गुह मेळटा ते देखून भरद्वाज आश्रमा मेळटा भरद्वाज आश्रमा देखून तांगेले विचार निमगिता खंय आसलो हांगा लागीं खंयची आसा म्हणून थंय वता थंय रामचंद्राकय सीतादेवीकय लक्ष्मणाकय पळोवत जाता लक्ष्मण दूर दाखून वयर दाखून हो पळय कण्णाबडीच्यान घेवन येता कसं की आमगेले वयर आक्रमण जावच्या पुरो म्हणून लक्ष्मण खूब पूण आसता हें पुरें केलां आगेलां मान आतां हो कसं की नव करूं येताच तसो करून आमगेले वयर कसं जालें म्हळ्यार म्हाका एक व्हड जबाबदार आसना हांव पळोवंक ना म्हूण तसलो केन्नाय कशी म्हळ्यार ताका विशेश नांव कसं म्हळ्यार शेश शेश म्हळ्यार बॅलन्स म्हणून करतोय तसो शेश अवतार तो कसलेंय तांगेलें की बॅलन्स आसल्यार तांणी सांगचें तें देखून पळया प्रश्नांनी वचून जातका दाखयल्यार तो बटमाम सांगता तुका नाग दोश आसा रे तसो करून नागा खातीर तूं अमकी करी तेन्ना नागा सांगेल खातीर पंचामृताभिषेक घे आसलेच्या बल की सर्पसंस्कार की नावें ताका जाल्यार प्रकार मस्त नागाल सेव केली पुरे करून तो तृप्त जालो
कडे पुन्हा एक म्हणता येतना अपास अनेक बटमा मला वतना सांगता नागो दोष अस ना बटमा पैर पुरा केला ना अंदाका ना रे नागो दोष दाका इथं असं तसं करून तू अपास त्या कसं म्हणून करू का कारण कसं नाही नागाक 2 नाव आसा अनंत म्हणून अनंत म्हळ्यार रे तूं दिलेलें येदें जाल्यार रे हांव मस्त म्हूण स्विकार केलें ते दोस्तो प्रसन्न जालो तुमी केलेले पुजेन तुमी कसल मागलें जायता म्हणालें बारी संतोश अर्थान तूं दिलेली पूज घेतली तागेलें अनेक नांव कसलें पोलिसांची शेष म्हूण तो आपास येता एरदूस शेष तुगेलें बॅलन्स येदें आसा तें कंप्लीट जाय न्ही म्हणून केन्नाय तागेले हाका पुलीस स्टॉप म्हूण ना त्या देखून आमगेले मलगड्यान कशें केलां देवा पूज केलें तीर्थ ना कागालचें हाजेर हितून तृप्ती पावचें म्हण आनी वर्सा एक दिवस नाकून तागेले काट्याले वचचें आनी ताका अभिषेक इत्यादी करचें ताजेन तो संतुश्ट म्हळ्यार वर्सा दिवचें आशिल्लें दिवतात आजी देवदेवतांक सर्वोत्तमत्व परमात्माक नारायणाकी महालक्ष्मीक की हे ब्रह्मादी सर्व देवता वंदिजल तसल ते स्थानाक विसरून मुख्य प्राणाक विसरून आमी इतर पाषाणादी देवता ताजे मक्षी वचचें आमकां म्हळ्यार पुरे रेडीमेड जावका फास्ट फूड मस्त गरकडे शिजोवन काली वाटोवचें आजी ताका पास हें करचें सकाळीं इडली पेडावणां घालून इडली शिजोवची ताजे बदलाक डायरेक्ट मार्केटान देखून शीत हाडल्यार पुर्ण म्हणून असल परिस्थिती आमगेली तशें करून आपास हें पुरो करचें बदला थंय मेळटा थंय देखून मार्केटार देखून हाडचें सकाळ तुमी हॉटलां वता थंय देखून येतना आमगे घेवन येया तें व्हरून गरकडे खावचें असल परिस्थिती आमगेली जाता ना आमगेले मनाची भ्रांती तेच प्रकार आसूचे तेन्ना आमकां तक्षण ड्रॉ म्हणटा पळय बेगा बेगा ड्रॉ बेगा बेगा भोवमान असल विलावरी तशें करून आमी इतर पाषाण देवता खंयची की भूत इत्यादिकाक म्हूण ताजे मातशें आमी धांवचें निजावन आमकां जावका जाल्यार देवसच ते देवता मातशें आमी कोरका जाल्यार कर्तव्य आमगेलें कोरका प्रत्येक कडेन आमी अस्पश्टता आमी आस्त करची खंय आमी देवस्य सानिध्यम वर्धयते देवता सानिध्यमी वृद्धी जावका थंय आमी करनाच आतां पळया पुरे कडेन तें नागाक दूद आनी घालूं वचचें आसा आमी पिल्लली ती उश्टी बाटलेन आसा उदक आनी आयली तातूंत भितर दूद आनी घालून घेवन वचचें आसा दूद व्हरूंक कॅरी करूं इजी म्हूण असल पुरो विचार हांव कालकी पयर सांगलां भजना मंडळी देवस्थाना भितर तुमी येत राहा भजनांनी म्हणटाची तुमी बाटली दवरून ती उश्टी करून पिताची ना वयल्यान तुमी उदक पिताची तुमकां उदक पिवचें भितर उदक पिल्यार देवता सानिध्याक भंग जाता कांय प्रयोजन ना भजन म्हणून उपासना करून ताजें फल मेळना त्या देखून पळया तिरुपती भितर तुमी देवस्थानांत देवा भितर वचूंक जाल्यार तुमगेलें आत्तां सगळीं आशिल्लीं आत्तां उदका बाटली ते पुरो काण भायर उडयताच चेरडान पिवची बाटली काण भायर उडयताच भितर तूं देवदर्शन कोरका आनी तागेल प्रदक्षिण कोरका प्राकारा भितर ताका मात्र तूं पांय पूण येवका तागेल प्रसाद उंडकी पोंगलकी कसां वांटलां तें तूं खावका प्रास अजून नत्तिलें तुगेलें म्हणाल वैयक्तीक आहार खंयचेय कालाक देवस्थाना प्राकारा भितर तूं घेवच्या पडना तुमगेले चिलां भितर बाटलें उदक हाडलां उदक पिली थंय दवरलें हांव भजन म्हणटा तूं भजन म्हणचे खातीर देवा कुडा भितर बसूंक हवय कोणें कर न्ही बट मामांनी तशी जी देवा कुडां बशिल्ले वेळार ताका ताणें येना ताणें पिवचें टिकेट ग्रांटेड वय खंय जाल्यार आमी कोरीत कसलें म्हळ्यार एक विचार वय देवान निवेद्या तूं कसं की ताणें करता आसूचें त्या वेळाचेर तुमी घरां भितर रांदप करतना भोंवन थंय वचून आयली हांग वचून आयली भायर कोणकी आयलें बागेल कळ्ळें आपास रांदपाक कुडा गेली तशी त्या रांदप्यान वचचें जाता देवाक निवेद्या करतलो मनीस न्ही वतो अस्पश्ट दोश घेना हांवें हे विचार आमी करूंक आनीकय आमकां तें मना वचना म्हणून जाल्यार कितलें कश्ट हें हांव पुरो थंय वाद्य बशिल्ले वेळार पळोवचें हें पुराय उरलय नाशिरा पुजायना उरलयल्यार कोणाकी बेजार जाता थंय असले वटू 10 जाणां आयकूत न्हू हें आतां 1000 गटले जाणां वता न्हू
पळया वैव्य म्हण थंय वतना देवस्य सानिध्यम देवान सानिध्य वृद्धी जाऊ का त्या वेळार तुम्ही मागील तरी तक्षण तुमकां देवान दिवका जाल्यार सानिध्यातले मात्र जावचें सानिध्या लोप जावन तुमकां मेळका जाल्यार मेळना सानिध्य वृद्धी जावन पवरफुल जावन भारी संतोषार देवान बैसिल्ल्या वेळाचेर तुम्ही देवा तूं म्हाका राख रे म्हळ्यार राखतात तक्षण तुमगेलें काम जाता फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स भितर तुमगेलें काम जाता आज आमी रथोत्सव पळयताच रथार देव वता लक्षोपलक्ष ज्यान देवा पांय पडोवंक जाल्यार फुडें सानासतना रथार आनी वतन पळयलें पुराय मलगड्यान दोनी हात वयर करून देवाक पांय पडचे हे देवा आमकां रक्षण कर रे म्हणून आज दोन हात सोडून एक हात मात्र वयर आसा जाल्यार हातां भितर मोबायल आसा मोबायलान तूं देवान वयर चडलो फोटो काडलो आनी नमस्कार केलो ना देवाला मागील ना फोटो काडचे कितें तूं थंय राबिलो वय कित्याक त्या देवाक फोटो काडून ताजी कसंगी अंत भितर फोटे तर तो काडून हो देव मिगेल चिलांस म्हूण चिलां दवरूं की पेंटा चिलां दवरूं इथं खंयच्याय कालार तुका विंगड फोटो मेळनाचे देवाले जाय जाल्यार अत्यंत अमृतमय काल तो देवान ताजेर सिंहासनाचेर विराजमान जावचें दोळ्यान तुमी पळोवका जाल्यार काल तो देवाला मागुका जाल्यार काल तो देवान आमकां पूर्ण प्रमाणाचेर अनुग्रह करचे काल तो कसो लायक तुमी वेस्ट करून घेताचे कसो लायक ताचे अत्यमूल्य अवकाश तुमी कळवून घेवचे हें पुरो वयर दाखोवचें अन्य कडेन बाधा तुमगेले ते दोनी अंत भितर दाखोवन ताकाय दिसनाचें करचें ताजे बदला दोनी हातान देवा वेंकटरमणा तूं म्हाका रक्षण करूं काय म्हणून पांय पळय पावना हांव तुमकां तुमगेलें सर्वस्व दुरीत दूर जाता कामितां अर्थप्रदायिनी मागील तसलो देव तुमकां अनुग्रह करता आमगेलो वेंकटरमण चिल्लर न्हय मंगळूरचो प्रति गांवांत दाखोवन खंयची की तांगेली जिविता खातीर मंगळुरा भितर येवन ताण वेव्हार करून वयर आयला एक पूत मंगळुरा भितर येवन वेव्हारा भितर सलवून भायर चमकला म्हणाले असल्यार तुमी दाखया मंगळुरा येतना तो कशें आशिल्लो मंगळूर देवाक सुत्तां भितर येवन ताणें एक देवा प्रदक्षिण काडची की भायर अश्वता काट्याला राबून देवाला मागून गेले नंतर तागेलें जिवीत हे 10-15 वर्सां भितर कशें जालां म्हण तुमी आलोचन करा आमगेलें घर समृद्ध जालां की ना आमगेल्या चेडवांक जावका जाल्यार योग्यता वाहन जावन आशिल्लें विद्याभ्यास मेळ्ळा की ना आमकां घर दार इत्यादीक मेळ्ळां की ना आमकां चांग आरोग्य मेळ्ळां की ना तसलो एक देव आमगेलो तसल कडेन हें पुराय एक असल पुराय करचें अनगत्य अनावश्यक विचार इत्यादी करच्यो देवालयां भितर आशिल्लें तसलें खंयची की एक अभिवृद्धीदायक जावन आशिल्लें सानिध्य वृद्धी कोरका जाल्ले कडेन सानिध्याचें उणेपण हाडच्याक प्रयत्न करचे शर्ट काण जेवणां बैसुका आमी ते अंत भितर कोरका म्हळ्यार तो कसो की आमगेलें जन्म वेसकयना म्हूण पळयता देवाल प्रसाद स्विकार करचो नित्योत्सव जे तेषां नित्यश्री नित्यमंगलम म्हूण सांगलां नित्यमंगल जावन परमात्मान तेगेलें हें करचें आरती दाखोवची अर्चत प्रार्चत प्रियमेधा सो अर्चता देवा मिगेल मेधा शक्ती मिगेल ज्ञान मिगेलें सर्व आरोग्य विशयांत करतना तुका अर्चत तुका दाखयलें तसलें आरती इत्यादी करतना म्हाका पुनीत कर देवा देवळां भितर येवचें आनी बायल मनीस येतना मेळ्ळें जाल्यार आजी कसो रांदय गो तुका म्हणून तिगेलें देवळां भितर तिणें घेतिल्ली तशी तिगेलें निमगुचें तूं सकाळीं आयल्या वे ಅಸಲ್ ಏಕ ವಿಚಾರ ಸೊಡ ಇದು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರ ಮನೆ. ತೆದಕ್ಕೂ ದೇವಾಲಯ, ಇದು ನಿನ್ನ ಆಲಯವಲ್ಲ, ಇದು ದೇವಾಲಯ. तक समजावन तगेल कंचिकी एक डू एंड डोंट्स म्हणून तक समजावन तुम्ही चुका तगेल प्रसाद इत्यादि स्वीकार करतना सांगा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम. चार रूपान करतना आमी कल्ल आहारू व्यवस्थित जावन जीर्ण करतात आनी भितर बैसिले परमात्मान प्राणरूप परमात्मो एक हुंसाणी भितर आसा ती जीर्ण करयता खंय आमकां देवाल प्रसाद. ते देखून ताणें जीर्ण करतना सर्व रूपान करतना करचें. समाराधना
समाराधन म्हळ्यार वी वर्क टुगेदर, वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर. आमी पुरे ओट्टू जावन देवाल प्रसाद घेताच, आमी पुरे ओट्टू जावन देवाल उत्सव करताच, आमी ओट्टू जावन देवाल खंयची वखूळ इत्यादीक आमी करची. हे प्रती एक आमगेलें अंत भितर समश्टी रुपान करचें तसलो तो उत्सव. तशी भरत चक्रवर्ती भरत येता, म्हगेल्या अण्णाक हांव खंडीत व्हरता, म्हगेल्या अण्णा हांव सांगेल आयकता. तागेलो एक विश्वास पळया मालगड भावा वयर. कडेक हांगा येवन खंयच्याय रामचंद्रान भारी दुख्ख जालें ताका आयकलो. बापूस गेला म्हूण बापसल कितें कोरका जालें क्रियाकर्माचें तागेले उदक क्रिया आदी राम लक्ष्मण बैसून थंय करताची. तदनंतर सांगता अम्मान सांगिल्लें, अण्णान स्विकार केलें वचन 14 वर्स पर्यंत हांव म्हगेलें करून 14 वर्स परिपूर्ण जालें हेरदूस सकाळीं हांव थंय आसा, तूं कांय वचूं नका. ना तशें जाल्यार तुगेलें चरण दिवका म्हाका. तागेले पादूक येता, पादूक माथ्यार धरून तूंची रायो हांव तुगेलें हें म्हूण पादुका पट्टाभिषेक म्हणून येवन करता. अशी हांगा भरतान एक भ्रातृ प्रेम तो. हांगा लक्ष्मणाक विशेष जावन आशिल्लें तशें नंतर हें पुराय वृत्तांत जाला. ही सीतादेवी रामाक पडयता. भरताक रामा वयर कशी मोग, तशींच लक्ष्मणाकय रामा वयर अत्यंत प्रीत. रामा प्रीत केले नातील कोणूय नाच, पुरो जनान प्रीत केल्या रामाक. अशी त्या वेळाचेर मारीच्या मारला हांगा देखून लक्ष्मणाक पेटयता. हांगा रावण तागेलें पुष्पक विमानाचें वर्णन येवची, लंका वर्णन येता. तशींच तातूंत भितर विशेष जावन आशिल्लें विभीषणाल विशय येता. हें पुराय तुमकां सर्वे पूर्वांग जावन हांव सांगलां, तें पुराय कळत येवचें आत्ता. तशें तें विशेष जावन हांगा संन्यासी रूप धारण करून रावण येता. तागेल्या की हें घेवचे खातीर तिगेल्या धान घेवचे खातीर करता, तिका अपहरण करता, वाटेर वता. त्या वेळाचेर ती सांगता हें दुश्ट कर्तव्य तूं करचें न्हय म्हूण. निजावन ताणें व्हेलेली सीतादेवी म्हूण न्हय, वाटेर वतना ताका वेदवती म्हणले एक ऋषी कन्या तिगेल्यान तो आवेश जाता. त्या वेदवतीक ताणें व्हरची. वेदवती वृत्तांत म्हणून आसा. तशें मुखार व्हरतना थंय संपादील भाऊ जटायू म्हूण सांगून गरुडाले खंयचे की कुटुंबा भितर जाल्लो जटायू तो पळया एक खंयची की स्त्री तुगेलीच बायल हांवें तुगेलेय तर मेन आशिल्ली म्हूण जाल्यार ती आक्रंदन करता ना म्हणटना तिगेले काश्टाक धरून तूं तांडून व्हरतना विशेष जावन जटायू तागेले वयर आक्रमण करता. तागेले दोनूय पक्ष म्हणटाचे, दोनूय पाग कातार ताका घालता. थंय जटायूक आनी रावणाक थंय युध्द जावचें, तो थंय पडता. त्या वेळार तागेलो मलगड भाव संपाती तो येवन ताका संरक्षण करून आसता. तागेले दोनूय पाकां भितर घालतना जटायू संपाती लागीं तागेलें तें वृत्तांत सांगता. अशें रावणान हें केलें तशें केलें. तशींच तिगेलें खंयचें की आभरण इत्यादी आसा तें सर्व काणू ती उडयता. तें खंयचें की ऋषमुख पर्वताचेर थंय पडता. थंय सुग्रीव आनी हनुमंत बैसून आसतना थंय येता हें पडता. अशीं सुग्रीवान पळयलें, हनुमंतान पळयलें. हांगेलें विशेश जावन आशिल्लें तसलें आभरण पळयलें. कोणाल म्हणूंक मना वच्चें न्ही. जाल्यार तो पळयतना तो मनीस राक्षस कळ्ळा कसं करून आमगेले तापत्र एक कश्ट आसा. वालेल भाव तो सुग्रीव म्हणलें न्ही आनी तें पुराय घेवन दवरलें. मुखारी ताणें तिका लंकेक तेकडें व्हेल्या. हांगा रामचंद्रान सीता अन्वेषण करूंक प्रारंभ केलें. खंय गेली मेल बायल. राम लक्ष्मण अन्वेषण करता ऋषमुखा पर्वता लागीं थंय येतना किष्किंधा कांडांत तो प्रवेश जाला. त्या वेळाचेर सुरेख भारी सुंदरम बालकम पळोवच्या भार चंद आशिल्लें. कसं की एक मना भितर कसं की घेवन येताची म्हूण सांगून वयर देखून हनुमंत येवन तांकां नमस्कार करून भारी चंद करून व्याकरण पंडित आहा म्हणून जाणा
व्याकरणान भारी चंद उतरान उलयता तागेल्या इत्ते तुम्ही आयल्याची कसं कधी प्रवेश केला तुम्ही कसाल तुमकां दुःख परस्पर रामचंद्र आनी हनुमंताक थंय चंद उत्तर जाता तेच प्रकार तो सांगता पळय हांव सुग्रीवाल उट्ट आशिल्लो आत्मीय वालील भाव तशें वानरसेनाचो मुख्य जावन हांगा वाली म्हणूस तागेले भाव सुग्रीव तागेले वटस पळय हें मेळ्ळें तसलें भांगर हें पळय तेन्ना लक्ष्मण आयडेंटिफाय करता खंयचें म्हळ्यार तिगेले पांया सुत्तुंगला हें वय ताका व्हरलेलें कसलें गोतना पांयांनी ते नमस्कार केलेले देखून सुत्तुंगला गुर धरला हें वय म्हणून जालें राम लक्ष्मणाक वैरी विशेष जावन प्रिती दाखयले हनुमंत हनुमत सेव्य आहा ताणें विशेष सुग्रीवाक आनी तें वट्ट केलें सुग्रीवाक सांगलें कांय भिवू नका तुगेलें कश्ट आसलें म्हगेलें सांग हांव तुका ताजी कसो म्हणून वेवस्था करता तशें सुग्रीवान तागेलें कश्ट सांगून घेतलें पळय वाली म्हगेलो मलगड भाव ताणें म्हाका थंय नकून भायर गेला वाली म्हणल्यार समृद्ध जावन आशिल्लो विरान वेशीतो महाबली तागेले येद्रा कोण रबले रे ताका तितलें विन जावं तितलें सामर्थ्य आसा तसो करून म्हाका ताण भायर गेला म्हाका तूं रक्षण कर उत्तर दिलां प्रितीच्या खातीर जावन वो ताका सांगता तूं वच तागेल्या युध्द करी कसो म्हणून मुखार हांव पळयतां म्हूण तशीं सुग्रीव वालीले वता म्हाका म्हगेलें कसो मेळका तें दी म्हगेले बायलेक रुमेक तुवें अपहरण केल्या तसो करून तिका म्हगेल्या दिवका तें मान न्हय तूं म्हगेल्या युध्दा येवका म्हणून तांकां आपयता त्या वेळाचेर वालीक आनी सुग्रीवाक सुरेख युध्द जाता सुग्रीव पेटकात बाप त्या वेळाचेर मान ताका धांवडायतना रामान इंगिता हे रामा तुगेलो वयर विश्वास दवरून चमकल रे पेटकावन मेल्ला हांगा कळ्ळें ताचो कोण तुका गुर्तू ना म्हळ्यार वरी ताणें त्यान म्हणे मारता न्हय तूं रापोरू हांव आसा म्हूण सांगून तूं म्हाका कसं केल्लो कळ्ळें हें विश्वास हांवेर तूं हांव चमकलेल्याक म्हाका हें म्हणे हें घाललें तुवें म्हूण तेन्ना तो म्हणलो ना तुमी दोगूय एकल्याक दिसले म्हाका तसो करून तूं एक काम करी तुका एक गळाक वीरमाल हांव एक विजयमाल घालता तेत म्हाका तूं कोण म्हूण घालता तसो करून म्हाका ताका प्रहार करच्याक सुलभ जाता म्हूण सांगून नंतर आपास युध्दा व्हरता युध्दा चमकलें आनी बाण काडलो 7 सालमली वृक्ष म्हणून साल वृक्ष म्हणून ताची राबिलें ताका मारून थंय देखून बलीक मारता बली तागेले ते बाणाक हे जावन थंय पडता बली म्हाका दाखोवन पळयत हें म्हाका कोण मारलेलें रामचंद्र येद्रा वचून देवदर्शन दिता तसो रामचंद्रान देवदर्शन दिवन रामचंद्रान पांयार घेतला वालील माती दवरला ताका पळयता रामचंद्रा नमस्कार करून सांगता तुगेलो विचार पुरो मस्त आयकला हांवें रामचंद्र साक्षात तूं चक्रवर्ती जाल्यार तूं म्हगेलें सांगू येत तशें हे सुग्रीवाक दी ना हांवें कसलें म्हळ्यार हांव तुगेल्याक दित आशिल्लो ना तूं म्हाका म्हागशीन तुल्यान राबून मारका जाल्यार अवश्यकत कसलें आशिल्लें मस्त दुख्ख तो दाखयता त्या वेळार रामचंद्र ताका सांगू लागता हे वाली आतां भरत राज्यभार करता भरतान सगळीच राज्यभार जाल्यार तागेले एक जबाबदारी म्हगेले आसा हे राष्ट्राक जी खंयची गे स्थानाचेर पळोवन घेवं तसले व्हड जबाबदारी भरत चक्रवर्ती तागेले हांगा सुग्रीवाल बायलेक विंगडाल पत्नीक तूं अपहरण केल्या तिगेले वोट कसन कोरच्या नज तूं कोरून घेतला तसो करून तूं दोशी तुका शिक्षा दिवका जाल्यार म्हगेलें कर्तव्य आसा शिक्षा दिवका जाल्यार तेन्ना येद्राक मागशी वैरी तोगू म्हणून आलोचन करूं काय म्हणना हांव तुगेल्या युध्दा येवचें न्हय युध्दा येवचें जाल्यार मात्र तूं म्हगेलें वोट युध्दा यो मुखा वयलें आतां खंयची की अयोध्याचे विशय येवचो त्रेता युगांत मुखार द्वापर युगांत युध्द जाताना सांगता अर्जुन सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्छुत दोनी खंयची की सेने मध्ये तुमी गेलें रथ वर राबय
तें युद्ध, हें युद्ध नाही. तसं करून म्हाका आनी तुका युद्ध जावचें नाही आहे, तुका हांव शिक्षा दिवची, तूं करून जशें दिवची. एक विशय. दोन्ही विशय हांव तुवें युद्ध करपा जाल्यार आमी परस्पर एकत्र जावं, एक जावका, हांवूय मनुश्य तुवेंय मनुश्य जावका, तेन्ना युद्ध करुयात. तातूंत चड उणें म्हळ्यार विशय ना. जाल्यार तूं प्राणी वर्गा भितर आशिल्लो तूं वानर, प्राणी मारका जाल्यार मनुश्यान तागेल्या युद्धा येवं म्हणून वचपा. आमी मृग येवचे, ते राय देखून आमकां मृगाक मारचे केन्नाय अधिकार आसा. दुश्ट जावन कोणाकय इतर लोकांक इत्यादी केसतना त्या वेळाचेर तुका शिक्षा दिवची, तो अधिकार आमी केलो. त्या देखून हांव तुका शिक्षा दिलेली. हांव तुगेलो ओटू स्नेह संवादा खातीर युद्ध केलें न्ही, तुका हांव शिक्षा दिलें. जालें तें मान्य तूं प्राणी म्हणलें खातीर जावन हांव मृग हे तुगेलें खेळलो. ह्या प्रमाणाचेर ताका ताका जाता. त्या वेळाचेर वालीक सांगता, पळय आतां एक काम करुया, म्हगेल बाण तुका मारला, तूं पडला, हांव मारतना जाल्यार 7 साल वृक्षाक मारून मागीर तुका मेळटा जाल्यार परिस्थिती केली. कशें जाल्याक म्हगेलो बाण म्हणलो, तुका तरी लागलो, त्या वेळाचेर तूं मोरच्या, तुका म्हगेले उलोवचें जायना, तर जाल्यार परिस्थिती जाता. आतां पळय आमगेले स्वाम्याला गेले रे, तांणी एक आमकां एक मुद्राधारण दिवचें आसा. मुद्राधारण करतना स्वामी कसं करताची म्हळ्यार हून केलेलें तक्षणान दवरना, तांणी तांगेले हाता मान पळयताचे. आक्का तो कितलेय व्हड असो, कितलेय सान असो, चेरडो असो, ते सुरेक तांणी मारून हे ऊन पावतवय हाजें चड जेतना ताका दुख्ख ना म्हूण पळोवचें एक सिस्टम आसा. पळया तुमी स्वाम्याल पुराय मुद्राधारण जातना सुरेक तांणी तांगेले आंगशाकी हाताकी लावन जाले नंतर मागीर आमकां दिवचें. तशें प्रखर जावन आशिल्लें प्रबल बाणू इत्यादीक वतना तुका खंय लागू का, कसं लाजेर लागू का म्हळ्यार एक ताजी हें कोरून हांव तुका पेटयलो. आतां सांग, हें काडल्यार हांव तुका वांचून दाखयता. म्हणटा रामदेव म्हळ्यार एक निरूपण पळया. मरतल्याक वांचो येता देवान, देवा मात्र तें साध्य, विंगडा साध्य ना. राम सांगता हांव मारलेलो बाण आसा, तशें करून तुका जाय जाल्यार हाजेर वांचयता. जाल्यार तुका शिक्षा दिवचें आनी एक कारण आसा, तूं दुश्टावट मेळ्ळा. परस्त्री अपहरण केलेलें रावणाक तूं एक आश्वासन दिल्या. कसो दिल्या? खंयची काळाक तुका आवश्यकता आसा म्हण जाल्यार तुका हांव मित्र जावन राबोवन तुका जावका जाल्यार कोण दिता. कसो जाल्यार तुगेलें ग्रहण आसा, म्हगेल चेरडाक अंगदा खातीर जावन हांव पाळण्यां बांदून तागेल्या घरान खेळयला ना, टायमपास करयला. आतां पळय आमी कोटी कटल्यान घर आनी बांदताचे, बामण बायले घरान करून कामां वताचे न्हय. चेरडा कोणकी घर पळयतलो तो बिजापूरकी नांव्यांनी तांणी पुराय कोणकी राबताचे घरा भितर काम करून. तांगेले आमगेले चेरडा दिवचें आनी तांणी आमगेले चेरडाक संस्कार दिवचे. पळय आमगेली गरजस्थिती पळया. बामण बायलांनी कामां वचचें भायर, लक्ष कटल्यान संपादन करून येवचें. त्या वेळाचेर आमगेले चेडवांक खंयचे संस्कार तो कोणकी बिजापूरकी नांव खंयची भायर गांवां दाखोवन हाडलेलें, कांय संस्कार नातिले घराचे. नानातले आतां पुराय वरलेले आसाचे. कॉन्वेंटान दाखोवन हांगा दाखोवन तांकां दाखोवन हाडचें, आमगेले घरां भितर तांकां राबोवचें आनी तांगेले मुखांतर आमगेले चेडवांक शिक्षण, इंग्लीश एज्युकेशन नांव तांकां मेळका जालें एज्युकेशन म्हणटा त्या चेडवान कसो शिकचें? आमगेले संस्कार कसो शिकचो? आमगेले संस्कार शिकचे ना. तांणी तेंची ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार असन पुराय तांकां तांगेले एक बोधना. कितलींय घरकडे घरां भितर आमची गेल्यार घरकडे आसच्या बरो हिंदू घरण्यां भितर समज आमी सांगताचे. भगवद्गीता ना, पुस्तक ना, तुमी वाचची न्ही, वड ना. घरां भितर एक पुस्तक असो आमगेले स्वाम्यान करून दिलेलें व्यास उपासने खातीर जावन आशिल्लें नमन आमगेलें ना. केलो आमगेले लोक येताच, विंगड लोक येता, विंगड विंगड एक हें म्हूण घेवन येता मिशन. तांगेलें मिशन कसो जालें? तांणी मिशन तुमकां केन्ना सांगचें, आमी हिंदू, आमकां देव ओलवता, आमकां गुरू ओलवता, तुमी अमकी कोरका, तुमी तशी कोरका, तुका रात्री दाखोवन फाल्ली भितर तुका पुरो जावका जाल्यार मेळटा. कसो कोरका?
तूं हे 33 कोटी देवता फोटनी दवरला मेळ्ळल फोटे तुगेले घरा भितर तूं वणते लायल्याची देवा कुडा भितर इतली फोटेसाची हें पुराय कसले देव तुका नाका तुगेले कुलदेवा दवरी आखा बार क्वेश्चन बाई एकू कुलदेव मेळता ना म्हणटा 99 फोटे कुडान दाखोवन भायर घालयले तिणें येवन उल्लोन एकू कुलदेवाल दवरलो आनी सांगलें कुलदेवाल जप करी तुका कुलदेव वलवता 8 दिवस भितर गेले जप करतना एक सांगलें 108 पंत हें म्हण तुका देव मेळटा कडेक 8 दिवस आपास येता तुका देव मेळ्ळो ना म्हाका देव मेळ्ळी तशें जाल्यार तुगेलो कुलदेव प्रयोजन ना तें काडी हांव एक तुका गुरूल फोटो दिता म्हूण नवो कोण की गुरू तागेलो फोटो दवरचो आमगेलो स्वाम्याल ना देव ना मलगड दाखोवन दवरलेलो कुलदेव ना इश्ट देव ना ग्रामदेव ना कोणय ना पुराय देवाल पुराय फोटो काडले आनी कोण की खंयची की एक आश्रम म्हण ते एक गुरूल एक फोटो हाडून दवरल्या वरी खंयची की एक व्यक्तीला हाडून दवरचो आनी ताजे मातशें आमगेल्या समाजाचें न्ही जावचें हांगा भारी चांग केलें विचार करा आमगेलें पुरें सर्वस्व ताजे मातशें गेलें असल रुपान करतना आमकां एक मानसीक विभ्रम इत्यादी करता जाल्यार मनोविकल्प गुण इत्यादी हाडून पावयताच आमी ताका पुराय ताजे मातशें वताच दुख्खान सांगचें हें न्ही उपनयन संस्कार कॉन्वेंटान चेडूं शिकतशिलो पुराय जनाक इन्विटेशन दिल्या वरीची थंयचे स्कुलाचे सिस्टर्स कोण कितें चेडा शिकयताची तांकां इन्विटेशन दिलें मुहूर्त जालो हांकां जेवणां वचूं ती येयली म्हाका वच्चा आसा आमचे गेल्यान उलयत ती आमचे गेल्यात तिका उलयतले म्हाका अर्जंट वच्चा आसा तशें करून हांव चेडा ब्लेस करून हांव तेकडे वता जायत यजमानानय सोडलें आमी पुराय एक उरलेल्यान ताणें प्रितीन सांगिल्लें बट मामा तुमी येवं का आमगेले पुरयत बट मामा आसा तुमी 1-2 अक्षत घालून वचूं का गळ्याक वड लांबयलां दिगज कळवा एक मुखाल फिटाचें एक फिटाचें दिग लांबयलां चेडा फुटोवन धरलो आनी हें काण त्या चेडाला बोडार दवरलें मे गॉड ब्लेस यू म्हणाले आमी हांगा गायत्री मंत्र उपदेश दिला त्या चेडाक ती तिगेलें क्रॉस करना गेले बोडार दवरलें पूर्व आमकां जायवे आमकां तसल्यांनी येवन आशिर्वाद करचो खंयचे धर्मा खातीर वचें कशा खातीर तुमकां तसलें मुंजी कोरगा ताजे बदला सामुहीक उपनयन आमगेल्या स्वाम्यान येवन जेन्ना घाल तसले कार्यक्रमा भितर तुमी हें करा समाजाचो खर्चूच तसलो दुड्डू अनावश्यक अनागत्य खर्च आशिल्लो उणें करूंक घेया जाय म्हणून उशीण करचें कोण कोणालें हें करचें एक ताण म्हाका ताका एक घरकडे हांव जेवण आपो का म्हणले खातीर जावन तुमी तसलें पुराय करूं वचचें आवश्यकता ना इतर जातीचें इतर समाजाचें आमकां ब्राह्मणांक त्या रक्षत घाल का म्हणना तुमी धर्मभ्रश्ट करोवचे पांया व्हाण घालूं हें घालूं तें घालूं पुराय एक नमनाचेर मांडवा भितर येवचें अक्षत घालचें पिया उलोसण इत्यादीक संस्कारां भितर पुराय करचें हाजें चोल लायलां कशी सम करची म्हूण कळना तांतांगेले वेवस्थेक समजावन करचें साधारण उण्यान उण आमगेल्या समाजा भितर 60% डायवोर्स परस्पर दाम्पत्य जिवनाची प्रीती उण गेल्या कसं लायता ती हें घरां भितर फुडें आमकां एक वार्डिके फुडें एक देवाचें हें करचें कार्यक्रम आशिल्लो उडदामूर जेवचो आज आमी चेलेकारा वयरीची सगळो बार घालचे खातीर जावं बट माम पुळदी वचूं नाका उडदामूर्त आमी मांडवांतू करया आतां पुराय चडता वता फॅशन मांडवां भितर उडदामूर्त त्या चेल्ल्याक स्नातक वर जावन उडदामुर्ता तयार जाल्ल्या चेल्ल्याक सीमांत पुजनेक व्हरून मागीर पुलमुद्दी जावका उडदामूर सुरे जावका सोड मुंजी म्हणटात ताका उपनयन संस्कार गोदान समावर्तन जाल्या नंतर समावर्तन चरक्याक वर्ण भायर सोडून घेवन वचचें हे चेल्ल्या मुंजी मात्र जाल्लेली ताजे नंतर वयले संस्कारू हाका पुलमुद्दी मांड जाल्या नंतर मागीर करचें तें कितली सम म्हणून आलोचन कर
फुडें पुराय वणटी वेल्लेवरीची सॅस वरची क्रम आशिल्लो. धर्म अर्थ काम मोक्ष म्हणाले 4 नारळ घेवन वचे. थंय तांणी एक नारळ काडचो आनी ताजे ओड कसले मिठाई जेव पोव आनी घालून दिवचो. आमगे संस्कार तो आतां ना. वतना बारीक कश्ट जाता. 3 नारळ कडे कोण की एकल्यान सांगलें एक नारळ वेल्या पुरगो म्हूण. एक नारळ दवरून घेवन आयलीच. तो एक नारळ आतां एक नारळ ना तें पळयलें हांगाच्यानी खंय घाटी वयले लोकांनी बेंगलोर मैसूरान पळयलें. इन्नू तांबूल कोडवतो म्हूण तांण्यांक नारळ दिवचे आनी नारळ घेवन घरला येवचे. आमी व्हरचे बंद जालो तांणी दिलेलें घेवन येवचें सुरू जालें. असल पुराय संस्कारा भितर संस्कृती म्हळ्ळी विकृती कदेर वता आस. आमगेलो समाज सुदृढ समाज चांग रुपान आशिल्लें तसलें आमकां कसलेंय करूंक कळना म्हळ्यार प्रश्न. आमी खंयचेय जाल्यार तें मस्त ताका एक दिवका जालेलें नावे प्रिती दिवका जालेली ताका गौरव दिवका जालेलें तें पुराय मस्त. आजी पळयत कसं जालें म्हळ्यार पुराय आवसू बापसू इत्यादी पुराय जनांनी हांगा आतां मंगळुरांत तूं हांगा पुराय पळयताच चेडूं हड्ड शिकून पुराय आसाच. पुराय बायल देशांत तुका खंय आसाच. हांगा मानतात आवस आनी बापूस दोग जन मात्र घरांत बरेल पुराय भायर. तांकां कसन जाल्यार लागींच्यान येवका पाप कसन जालें म्हूण कळना. हांवें तांकां वृद्धाश्रमाक घालून तांकां कोण म्हूण पळया म्हूण सांगचें. तसली परिस्थिती आसाची आज. अशी रामराज्यांत तसलें सुभिक्ष वृत्तांत. राम म्हळ्यार खंयचे खंयचे संस्कार खंयचे वेळाचेर जावका कशी जावका कसं चलती योग्यता तसल्यांक पुराय जनांकय प्रीती केलेलो देव तो राम. तसल तें रामालें खंयचे की पायार जातना सांगता तसल दुश्ट जावन आशिल्लो रावणाक तूं एक उत्तर दिलां मरे. म्हणटना हांव तुका तूं त्या पार्टी आसा तागेले म्हणटना तुका शिक्षा दिवं का. आतां सांग तुका तरी हांव बाण काडटा तुका वांजयता कसन जावं का म्हूण तुजें ऑप्शन तुगेलें. वाली सांगता हे देवा मरण म्हळें जन्म आयल्या खंडीत आज नाही पाहिजे जाल्यार हांव मरूं का. जाल्यार रामबाणान म्हगेलें मरण जावचें. प्रत्यक्ष देवा हांव खंय वचून पावू का कोणाल्या पावू का कोण म्हाका अनुग्रह कर का म्हणाल तसं धर्मशास्त्रां वाजून सांगता म्हणना प्रत्यक्ष तूं आसा. तसं करून म्हाका कोणाल्या पेटलो का म्हणाल प्रश्न ना. तुगेले हाजेर हांव आसून जावन आसा. तसं करून तुगेले पांयार हांव प्राण सोडच्यो म्हाका भारी संतोश जाता म्हूण सांगून वालेन दावळ जंपले. अंगधान तागेलें कोरका जालें कर्तव्य इत्यादी केलें. तशींच थंय पुराय जनांनी वालिले शुश्रूषा इत्यादी जाल्या वरीची तागेलें लागीं राबून रामचंद्रांक कसलें एक व्हड भाग्य पळय. देवान राबून अंगधाकरान तागेले बापसुली क्रियाचरण केली. तशींच मुखारी ताणें संपातीन थंय प्राणत्याग इत्यादी करच्यो. संपातीन ताका लंके भितर दाखोवचें. संपाती म्हळ्यार अत्यंत एक निखर जावन आशिल्ली दृश्टी. ते देखून ताका सांगचें खगहा म्हूण पक्षीक विशेश जावन आशिल्ली दृश्टी आसा. तीक्ष्ण दृश्टी तांगेली. कितली की योजना विस्तारा दूर 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 आसल्यार तांकां थंय देखून सान कीड आसल्यार तांकां दिसता. ते देखून तुमी पळया इगल्स इत्यादी आसता तेचे जातीत ते वयर देखून येता सट्टन येता सान एक काड्डी जाल्यार ती धरून तितले स्पिडान आपास उपता. तशी शरभ म्हणून एक आसा हांगा पुराय शरभेश्वर म्हणून सांगता. शरभ म्हळ्यार पक्षी तशीच आहारा खातीर येतना कसं करचें म्हळ्यार ते शरभ पक्षीन वयर देखून उड्डून दवरचें. कोणाक हस्तेक हस्तीक हें गल्लल पेट्टाक तागेलें 3 नांगटां तूं 2 वयल्यान एक नांगूट आज्जेन अशी 3 आनी एकडच्यान 3 ओटू 6 नांगूट भितर वता आनी तागेले फाटी बँड उबारता दोर सगळी अस्ती अस्ती वयर 8-10 हजार फीट वयरी थंय वतर हात सोडच्यो. अस्ती वयर देखून डाब आनी तो पूण मरता. ताका शरभ पक्षी म्हूण नांव. तसं करून पुढे पुराय उपचार देवाक कसलें उपासना इत्यादी करतना प्रबल जावन आशिल्लें प्रखर जावन आशिल्लें खंयचेय वेळाचेर मेळका जालेलें तसल रूपान करतना आमी देवा पळोवचें. ते देखून शरभेश्वर म्हळ्यार तशी खंयचें जाल्यार एक सामर्थ्य आसून आमकां अनुग्रह करतलो देव तो. अशी विशेष जावन मलगड्यान पुराय आराधना करून येतना तसल ते देवाक तांणी पळोवचें. अशी संपादी तेजी जटायू बाबावदे
तसले हंत भितरी थंय संपाती म्हणूस तागेले हे सीतादेवी वेललतान पळयलां खंय आस म्हणाल कळ्ळां अशी संपाती बैसून सांगता अमकी कडेन आस सीतादेवी रामचंद्रान सेवा करचें भाग्य ताका मस्त मेळ्ळें धन्य जालो संपातील प्राणत्याग जाता थंय संपातीलेंय ताणें कोरका जालेलें हें पुराय वस्ताद करता तशेंच पायचे दिवसाकय राम सगळ्यांची सुंदरकांड आनी वरलेलें देवान लंके वचून तें जेवचें पुनः येवचें तागेले पट्टाभिषेकाचें इत्यादीक उत्तरकांड कसं म्हूण पळोवया सुंदरकांड उत्तरकांड तशींच ಕೆಲವು युद्धकांडाचे विशय पायचे दिवसा पळोवया म्हूण सांगतात पुनः सर्व लोकांक वंदन सतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतंगमय ओम शांति 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 स्वाम्याने रामचंद्राष्टक अथ रामचंद्राष्टकम ओम स्टार्ट आजी चंद जावन आशिल्लें रामायण सत्र तुमी पुरो आयकल्यांची आमगेलें एक जीवन धन्य करच्याक एक अवकाश वेंकटरमण देवस्थानाच्या आडಳಿತ मंडळीन तशीच चातुर्मास समितीन दिलेलो आसा विशेष जावन आमगेले आचार्य मामान तेगेलें अमूल्य जावन आशिल्लें समय यूज करून हांगा चांग एक प्रस्तुत केलेलो आसा हांव काली सांगला मळकेची आतां पारायण सेवा आमी काली सांगिल्लें मस्त जनान आतां पारायण सेवा करता तांगेलें नांव दिलेलें आसा ते एक रेसीट दिताची तशी तुमगेले टेलिफोन नंबर दिवका पर हे कार्यक्रम जाले नंतर हांगा राम पट्टाभिषेक जाले नंतर प्रत्येक कोण कोणा ते सेवा करता की तांकां पुरो जनाक श्री गंधप्रसाद दिताची हे हांव तुमकां सांगू इश्ट तशीच 1 तारखेक श्रीनिवास कल्याणोत्सव आसा हे साधारण एक 4 साडे 4 इतलो प्रारंभ जावचे कार्यक्रम एक 8 गंटे ते आसता कार्यक्रम
तुम्ही येऊन हांगा सभांगणांत आसू का 5 घंटाकाची येवन म्हळ्यार मस्त टायम नंतर एक जावचे कार्यक्रम आचार्य मामान सांगला म्हळ्यार केची स्वाम्याल चातुर्मास टायमार तेदना भटकळ जालेले ताजे नंतर 2017 ಕೊಂಚಾಡಿ केलेले आतां तुमकां लास्ट 2 वर्सांत कोरोना आशिल्ले निमित्त कार्यक्रम मस्त उणे आशिल्ले बट ह्या फाटी मंगळूरांत आमके भाग्य तसले भाग्य आमकां मेळिल्लें आसा तशीची 2 तारीखेक आमगेले पर 31 संडे आयतार सकाळी 10 गंटेक मुद्राधारण कार्यक्रम आसा पयरी चातुर्मास बसतेसू बायत गांवतल्यांक मात्र मुद्राधारण मेळल खातीर त्या दिसू गांवतल्यांक मुद्राधारण दिवचें जाय न्ही सकाळ 10 गंटेक मुद्राधारण कार्यक्रम आसा कोण कोणा मुद्रा घेवच्याक आसा की तांणी येवका 10 गंटे भितर सकाळी येतना कसले करकडे खायन अशी मुद्रा घेवचे आसा म्हणून तुमी येवका तशीची 2 तारीखेक सकाळीची नैर्मल विसर्जन पूजा मध्याह्न पूजा जावन देवा जन्म घालून स्वामी त्या दिसा भजना सप्ताह प्रारंभ 2 तारीखेक सकाळीची दीप प्रज्वलन करून ताजे नंतर समाज बांधवांक हांगा यज्ञोपधारण करचे आसाची जन्म घालता आसाची तशीची त्या दिसू आमगेले परमपूज्य महादेवेंद्र तीर्थ स्वामीले त्या दिसू पुण्यतिथी आशिल्ले निमित्त त्या आचरणे आसा ताजे बग्गे संजेरी 5 पेंट्याचे उत्सव चलचे आसा हे 2 तारीख नागर पंचमी तशीची सुतपुनव आमगेले ताजे नंतर महादेवेंद्र तीर्थ स्वामीले पुण्यतिथी हे उठोवती तशें भजना सप्ताह प्रारंभ एक 4 कार्यक्रम सगळो दीस चलचे आसा तुमी पुरो जनांत भाग घेवका हे आमकां एक मेळची एक चांग एक सुयोग म्हणून सांगूका हांव इश्ट पळोवता तशीच पाय शुक्रारा आनी आयतारा हांगा भजना संध्या कार्यक्रम हे जावचे आसा आर्टिस्टल निमित्त असले कार्यक्रम आमी आनी दीस वता कार्यक्रमांत चंद कार्यक्रम मस्त धार्मिक कार्यक्रम तशीच जे सांस्कृतिक कार्यक्रम आनी असले एक सत्र कार्यक्रम सत्र म्हळ्यार रामायण सत्र महाभारत सत्र तशें मस्त नमुने कार्यक्रम जावचे आसा हे सभांगण फुल्ल आसल्यार मात्र आतां आमी हांवें कार्यक्रम चलोवन दिता तसल्यांक एक संतोश जाता आमी कशें सांगिल्ले एक जनाक विचार पावता म्हणून तुमी जाल तितले तुमगेले घरकडचे घरा लागतांक पुरो एक म्हण आमी ऑनलायनार सांगताची वॉट्सॅपार घालताची कितले जन पळयताचे म्हणून गोतना हे कार्यक्रम तुमगेले खातीर करचे तुमी खंडीत तुमगेले घरा लागच्यांक सांगून ह्या कार्यक्रमांत हृदपूर्वक जन भाग घेवका म्हणून हांव आडलिता मंडळी तर्फेन पुनरपी विनंती करता आनी एक 7 तारीखेक आमगेले उल्पो कार्यक्रम आसा उल्पो म्हळ्यार आमगेले विठोब देवस्थानांत दुखून प्रारंभ जावचे कार्यक्रम तो संजेरी 4 गंटेक विठोब देवस्थानांत पुरो जनांक मेळका भजना दिंडी मस्त नमुने भजनाची मंडळी येताची विंगड गांवतल्यान मंडळी येताची तशीची फुलपय मस्त कडेन दुखून आमी 5 कडेन तूं मिटींग काली आजी पुरा मिटींग केलां फुलप कार्यक्रम हांगा विठोब देवस्थाना प्रारंभ जावन महामाय देवस्थान जावन डोंगरकेरे वेंकटरमण देवस्थान जावन तशीच न्यूचित्रा जावन बालाजी जावन हांगा वेंकटरमण देवस्थान येता मस्त आमगेलें एक्सपेक्टेशन कसं म्हळ्यार हे फुलपे आनी भजना दिंडी कार्यक्रम अभूतपूर्व करका पयरे कारकळा केलेलो तांणी मस्त जन आमगेले समाजाचे 5000 जनांनी ओट्ट करून केलेलो कार्यक्रम हे 5000चे मंगळूर कारकळा भशेन कितलेगी व्हड म्हण आमी पुरो जनान अंतू संडे 7 तारीख आमी पुरो जन फ्री आसताची संजेर आमी टायम वेस्ट करना अशी ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवका म्हणून हांव तुमगेले विनंती करता वंदन करता असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम शांती 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 5 दिवसाक नवाह पारायणाचे मुक्तायो तशेंच हांगा सुंदरकांड हवनाचो प्रारंभ सुंदरकांड फाई परां अवेरां अशे 3 दिवस हांगा गोशाला येदर आशिल्लें नूतन यज्ञ मंडपांत तो कार्यक्रम चमकता सकाळी 10 गंटे इतल्याक हवनाचे नमस्काराचे कार्यक्रम आसा पराय आसा अवेराय आसा त्या वेळाचेर कोणें नमस्कार घालका म्हणून दिसता तांणी पुरोजनांनी खरकट आनी कसलें खावच्यानाच्या पुरोजनांनी येवन ते कडच्यान प्रतिमंत्राचे स्वाहाकार जाले कुडले हांगा तांणी नमस्कार घालच्याक तांकां अवकाशच आनी आतांची आमगेलें जगन्नाथ कामतीन सांगिल्ले प्रकार
हे नवाह पारायण पायी मुक्ताय जाले री आमकां एक दिवस पराक सुंदरकांड हवन जातना सायंकालाचे एक कालस मध्वाचार्यालंतू तनेक दिनवर्तमान जातना सायंकालाचरी कथा म्हणून कार्यक्रम केन्नाय सगरनामकरायान यज्ञ इत्यादि करतना मस्त यज्ञ इत्यादि चल्ला त्या वेळाचेरी सायंकालाक पुरे शौनकादि ऋषीश्वर मेळताच तांणी टाइमपास करनाशी जगत्या कल्याणा खातीर कसल कोरकां म्हळेल खातीर जावन थंय आशिल्ले कोणय एक चांग आड्य मनशाक काण घेवन तांणी विचार विनिमय इत्यादि करचें तशी नैमिषारण्या भितरी चलताले सर्व यज्ञ यागां भितरी तांणी एक उल्लेख करून दिला सकाळी यज्ञ जेवचो दनपार पुर्णाहुत जावची ताजी प्रसाद घेवचो सायंकालाचेरी चिंतन जेवचें ताका कथा म्हूण नांव तशी फायच्या दिवसाक यज्ञ जाता नवाह पारायणाचे कडे दिवस कशीची आमगेलें यावत्तू प्रतिनित्य असल्यावर हें आसा जाल्यार परा दिवस यज्ञ मान जाता सायंकालाक कसलें ना तशें करून तुमी एक घंटो पर जाल्यार रामायणाचे विशय उरलो का म्हूण सांगून आतां आमगेले ट्रस्टी तशी तांगेली निवेदनां मान्य केल्या तशें करून सांजे वेळा पर जाल्यार सांजे वेळा सवाय 6 घंटे देखून मुखावेलें 1 घंटो चिल्लर हें प्रवचन मुखार वता अव्यान कशीची 3 दिवस यज्ञ सायंकालाक पट्टाभिषेका सेवा करतल्यांनी पुराय जाणांनी तुमगेलें नांव एनरोल करून घेया थंय रिसिप्ट घेया तसले एक कार्यक्रम तशीच 31 तारीख कांय ना तेन्ना ते दिवस कसलें म्हळ्यार मुद्रा प्रधान कार्यक्रम आमकां ब्राह्मण वर्गांक दादल्यांक बायलांक मुद्रा धारण कार्यक्रम स्वाम्याले मुद्रा प्रधान कार्यक्रम तांणी मुद्रा आमकां दिवची तांगेले मुद्रा प्रधान आमी समाजाच्यान कशें करचें मुद्रा धारण करचें तांणी आमकां दिवचें आमी धारण करचें स्वाम्यान मुद्रा धारण करची न्ही मुद्रा धारण करचें आमी मुद्रा स्वाम्यान प्रदान करचें तशींची परां सुतां पुनवस नागरपंचमी तेच करचें स्वाम्यान यज्ञोपवीत धारण करचें न्ही स्वाम्यान कशें करचें यज्ञोपवीत प्रदान करचें तुमकां घालचें तुमी यज्ञोपवीत धारण करचें म्हळ्यार स्वल्प एक आमी व्याकरणाचें बद्द जावन आसतना आमचें कितें आलोचन करचें आनी वॉट्सॅपार पुरो तेची वता मुद्रा धारण तशी न्हय मुद्रा प्रदान मुद्रा धारण पयर जाल्यार वय स्वाम्याल मुद्रा धारण कसं लायक तांणी आश्रम स्विकार जावन तांणी खंयची की तांगेलें व्रतस्थ जावन बसतना ते दिवस स्वाम्यान मुद्रा तांणी घेवचें आसा ते दिवस तो शब्द मुद्रा धारण म्हळ्यार करेक्ट मुद्रा धारणय मुद्रा प्रदानय दोनूय आशिल्ले पयलीं तशी पांय तकून चलचे पराचे कार्यक्रम मुद्रा प्रदान कार्यक्रम स्वाम्यालो मुद्रा धारण कार्यक्रम आमी गेलो ताकाय मस्त जाणांनी येवन मेळका कारण कसं जालें म्हळ्यार पयर सांगलां तांणी पुराय गांवतल्या लोकांक पर करताचे आमी परगांवतल्या लोकांक मात्र आतां दवरलां तशींच बडमामांक मात्र पयर केलां तशें करून पुराय गृहस्थ प्रमुखांनी मात्र वर्गांनी परां मुद्र घेवचे खातीर जावन सांगिल्ले त्या दिवसाक सकाळीं कसलेंय घेवचें तसलें आहार इत्यादी लिमिटेड असो आहार हांगा घेवचे फुडेंच मुद्र केल्यार अति उत्तम वडना कसलेंय करूं जायनी खरकट इत्यादी खायना अशें मागीर मुद्र घेया खावन खरकट खायना अशी विंगड आहार घेवन जाल्यार म्हळ्यार आतां पुराय मात्रे देवो भव मात्र घेवन आमगेलें जीवन आसूचें मात्रेन आमगेलें मुखार व्हरका तशें करून डायबिटीज BP हें पुरो म्हणटना मात्र आसता हांगा पळय पुरो बेश्टल्याची अमृता क्लिनिकाच्यांनी तशें करून पुराय कसलें म्हळ्यार आमकां कसलें आमगेलें आरोग्या खातीर आसा ती घेवका जाल्यार औषध घेता देखून अल्प आहार घेया आनी ही मुद्रा धारणे भाग घेया तशेंच श्रीनिवास कल्याण उत्सव सायंकाला जेवचेच हांगा ताजी पावती घेया पुरो जाणांक प्रसादाची वेवस्था आसा
ತದನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಸಾಯಂಕಾಲಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಏಜ್ स्टेजार चलता त्या कार्यक्रमाक तुमी सुका तेमा नाही सगळेची 4 मासांत प्रति एकल्यानी तगेलें प्रदक्षिणा परमात्माला काडचे खातीर जावन एक वेवस्था केल्या. ऋषिकेश जगद्व्यापिन सर्वसाक्षीन दयानिधे इंद्रियाण्यनुकूलानी सदा धर्मेश मे कुरु आज सांगलें संतोषान सांगलें बडबाम तें एक प्रदक्षिण नमस्काराचें कसलें एक तुमी सांगता. सगळे आमगेले अवयव आमी तरी पंचेंद्रिय अत्यंत प्रधान. पंचेंद्रियाक अभिमानी देव कोण म्हणून जाल्यार ऋषिकेश. तागेले प्रार्थना करचें ऋषिकेश जगद्व्यापीन जगत्याकच व्याप्त जावन आशिल्लो तूं तो अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः. भितरी भायरी आसा भायरी उद्दा आसा भितरी उद्दा आसा भितरी उंचाण आसा भायरी उंचाण आसा भितरी स्पेस जाग आसा भायरी स्पेस जाग आसा अशी प्रति एक पंचभूत पृथ्वी अप तेज वायू आकाश कसल भितर आसा ते सर्व भायर आसा. तसल व्यवहारू हांगा चलच्यो. तसो करून ताजे अभिमानी देवत कोण म्हळ्यार ताजे ऋषिकेश रूपी परमात्मा नारायण. सर्व साक्षींदयाने दे तुम्ही जागेसो निद्दसो गोत्तसो नसो गोतनाशी जेव्हा कसं कसल कर्म करताची त्या विंगडान सांगता म्हणना पर आमगेलें मरण जाता रे चित्रगुप्ताला आनी थंय वचून राबतान सांगची कोणे हेचे वयवान ताका सांगचें आपास हांव केलें कोणें पळयलें म्हणना हांव मनालें केलें थंय भितर बशिल्लो तो पळयता आसा. आतां 15 वारांनी पुरो जाता केलो बंदा तागेल्या सांगता म्हाका कांय मेळना मरे तूं कळमा तुगेले खातीर जावन ಸ್ವಲ್ಪ लिमिटेड दवरून दिवचें हांव तुका तें कितलीं दवरलां म्हणून ताका गोतस भितरी. तशें करून तागेल्या सांगताना सांगिल्लें वय कसलें म्हणून वेवहार. तशें आमी सत्य उलया असत्य उलया खुर्च्यान जिजलान केलां कोरकाजलान केलां त्या देखून हांगा भितरी विशेष विवेक आनी आनंद म्हणून दोग जन लॉयर्स आसा गे ते उलयताचे ते ताका दिवचें सम्मा ताका दिवचें तप्पू हें करचें सम्मा हें करचें तूं हें म्हण ते देखून सुयोधनान सांगचें दुर्योधनान हे कृष्णा भायर राबून तूं म्हाका सांगता 5 गांव दी एक रूप हें दी तांकां कायनांतलें कसलें दी म्हूण सांगता हांगा भितर राबून सांगता दिव नाका. तशें करून तूं नारायण तूं भितर राबून तांकां दी म्हूण सांगय मिगेल घरान हें म्हळ्यार जगत्या नाटका सूत्रधार तूं. तशें करून तूं 3 कुडी पांयार राबला त्या देखून त्रिभंगी मधुरा करता ये नमः म्हूण समपायार राबनी तूं एक पांय वांगड करून राबला तशेंच कुलटय वांगड गेला गळय वांगड गेला. तशें करून तूं खंय कशेंच म्हूण स्ट्रेट न्हय तूं हे त्रिभंगी अशेंच तूं देवा. तशें करून ऋषिकेश जगद्व्यापीन सर्व साक्षींदयानिधे इंद्रियाण्यनुकूलानी सदा धर्मेषु मे कुरु. सर्व धर्म कर्म करतना मागीर इंद्रिय वागेंद्रियश्चा पुरो पळोवत तसल इंद्रिय आसाची स्पर्शेंद्रिय आसाची कर्मेंद्रिय आसाची त्वगेंद्रिय आसाची तशींच आयकुका पळोवचें उंगचें पुरे मेगेले इंद्रिय हांव खंयची एक धर्म करता म्हणून मना लेखलां ताका पूरक जावन करी. कशें आतां वेंकटरमण देवस्थान आज वचुका देवा पांय पडुका म्हणटन पुराय इतर इंद्रियान घराचें पुराय काम करून दवरून येवका ताका पुराय अनुकूल करुका. सकाळीं उठाची की न्हांवची की घरां भितर आशिल्ली आवत्तू काम पुराय परिपूर्ण कर न्हू कसलेय जबाबदारी काम नातिलें देवा पांय पडोवच्या येवका जाल्यार चिकेची. एक म्हणणें आसा कसलें म्हळ्यार कुळार वच्चाक बायल भायर सरता म्हूण जाल्यार 10 मिनट भितर घरचें पुराय काम जाता काय कसलें म्हळ्यार ती कुळार वचून येवच्या भायर सरल्या म्हणटन पळया स्पीड बायल मनशाला ना म्हूण ना आसा ताणें कुळार वच्च्या भायर सरका ते दीस पुराय काम तांगेलें 10 मिनट भितर जाता. तेंचे विंगड कडेन वच्चा भायर सर म्हळ्यार भायर सरच्याक घंटो जावं अशी तसल एक इंद्रियाण्यनुकूलानी आमगेले इंद्रिय पुराय तयार कर देवा. तशें आयताभ्याम विशालाभ्याम शीतलाभ्याम कृपानिधे करुणामृतपूर्णाभ्याम लोचनाभ्याम विलोकय. आयताभ्याम तुगेली दृश्टी म्हाका जावं का आयत जावन व्हड दोळ्यान पळय नामे व्हडोड्ड दोळे कोन्न पळय सपूर सन्न दोळे कोन्न पळय. आयताभ्याम विशालाभ्याम शीतलाभ्याम थंड दोळ्यान पळय
उष्ण जावन असेल उग्र दोळ्यान पळय जाल्यार तुगेल ती दृश्टी मेगेल वयर पडता न्हू देवा. करुणामृत पूर्णाभ्या तुगेल कारुण्य अमृत पूर्ण जाल्यार तसले दृश्टी ते व्हरता जरी दोळे खंयच्याय नमुन्याचेर असो म्हाका गती ना जाल्यार ताजें कारुण्य म्हळें तें तुगेल्या अंत भितर आसचें तशें कर देवा. अशी करुणामृत पूर्णाभ्याम लोचनाभ्याम विलोकय कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. मस्त म्हणटाच श्रीनिवासा यते नमः म्हण कसं अर्थ म्हण म्हाका कळ्ळें. श्रीनिवासाय चतुर्थी विभक्ती रांड्रा बोगा ते तुका हांव नमस्कार करता ते नमः. श्रीनिवासा यते नमः न्हय तो संन्यास न्हय यते नमः म्हळ्यार संन्यासीक नमस्कार केलो. तशें मस्त तसल ते कामितार्थ मागील दिवत तसल तो परमात्मो तूं म्हाका अनुग्रह कर देवा. ब्रह्मरुद्रादिवंद्यान त्वां भजे वेंकटनायकम. ब्रह्म रुद्र इत्यादी सर्व देव तुका नमस्कार करताच हांवूय तुका नमस्कार करता. निवारय स्वानिश्टानी मगेल पुरे अनिश्ट दूर करी. साधय इश्टानी इश्टानी साधय म्हाका मेळका जालें कसं आसा तें पुरें म्हाका मेळचें तशी साधन करून दी देवा. तुका मगेल नमस्कार. यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे. तसं करून मगेलें जन्म जन्मा केलें तसं पाप आसा तें सर्वतून दूर करी म्हणून अशी प्रार्थना करचें प्रदक्षिण नमस्कार. तशींच ही पराक रामचंद्रालो पट्टाभिषेकू ते रामान आमकां विशेष जावन अनुग्रह कोरका. ताणें खंयचें की व्रत एतद व्रतम मम म्हणून सांगलां तसलें तें व्रतस्थ जावन आमगेल पेंटेक आमगेल समाजाक त्या माने आमकां सर्वांकय ते देवालय विशेष अनुग्रह इत्यादी जावं का म्हणल्यार तरी जावन पट्टाभिषेकू सुंदरकांड हवन 3 दिवसाचे. तशींच वेंकटरमणालें कल्याणोत्सव त्या माने हे सगळे चातुर्मासान चलचे यावत्तू कार्यक्रम चंदायर देव चलोवन देव म्हणून देवाला प्रार्थना करता. पुन्हा तुमकां सर्वांकय वंदन. सांगेल तसले खंयचेय विशय वो चड उणें आसा म्हणून जाल्यार विरोध आसा असं म्हणून जाल्यार हें वैयक्तीक म्हगेले अभ्यास उण्यापण म्हणून स्विकार करा. तशींच चांग कसलें हे व्यासपिठेर दाखोवन दिलां वय म्हणून जाल्यार तें परमाचार्य श्रीमद सुधींद्र स्वाम्यालो अनुग्रह म्हणून सांगून स्विकार करता म्हणून तुमगेल्या देवाला प्रार्थना करता. अर्पणमस्तु. ओम. विष्णवे नमो. ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದವೇ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದೆನೋ ಎಂದಿಗಾದರೂ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದವೇ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದೆನೋ. ಬಂಧು ಬಳಗವ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗಿಂದು. ಬಂಧು ಬಳಗವ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗಿಂದು. ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನೇ ಬಂದನ್ನ ತಲೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಆ ಆ ಆ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂಬೆ. ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂಬೆ. ಭಾರತೀ ರಮಣನೆ ಬಾರೋ
ಎನ್ನ ಬಳಿಗಿಂದು ಇಂದು ನೀನಲ್ಲದೆ ಗತಿಯುಂಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪಾಲಿತೋ ಪಾಲಿತೋ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದ ಮನ್ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಇಂದಿರೆ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ ಇಂದಿರೆ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದನ ಬಂದಾಮ ಮಾನಸ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದಾಮ ಮಾನಸ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದಾಮ ಮಾನಸ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದಾಮ ಮಾನಸ ಥಳಥಳಿಸುವ ನವರತ್ನ ಕಿರೀಟವು ಥಳಥಳಿಸುವ ನವರತ್ನ ಕಿರೀಟವು ಹೊಳೆವ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಧ್ವಜವು ಹೊಳೆದಳ ಕುಂಡಲ ಧ್ವಜವು ಥಳಥಳಿಸುವ ನವರತ್ನ ಕಿರೀಟವು ಹೊಳೆವ ಮಕರ ಕುಂಡಲ ಧ್ವಜವು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ವನಮಾಲೆಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ವನಮಾಲೆಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ಬಲು ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ತೇಜೋಮಯನಾದ ಬಂದಾಮ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದಾಮ ಮಾನಸ ಶ್ರೀಹರಿ 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 ಬಂದಾಮ ಮಾನಸ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದಾಮ ಮಾನಸ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದಾಮ ಲಲನೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಭಾಮೆಯರಿಂದೊಡಬೂಡಿ ಲಲನೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಎಂದ ಹೃದಯದೋಳು ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಎಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಲು ಬಲು ವಿಗಡ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರವ ವಿಗಡ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರವ ಬಲು ಬಲು ವಿಗಡ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದ ಬಲು ಬಲು ವಿಗಡ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದ ಕುಲವ ನೋಡಿ ಮತ್ಕುಲ ದೈವ ಮೂರುತಿ ಬಂದಾಮ ಮಾನಸ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದಾಮ ಮಾನಸ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದಾಮ ಮಾನಸ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದಾಮ ಮಾನಸ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಬಂದೊದಗಿತೋ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಬಂದೊದಗಿತೋ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೋ ಎಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹರಸಿದರೋ ಎಷ್ಟು ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹರಸಿದರೋ ಸೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ನಮ್ಮ ಯಾತ ವಿಠಲ ಹರಿ ಬಂದಾಮನ್ ಮಾನವ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದಾಮನ್ ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಶ್ರೀ
ಕಾಮಧಾಮ ಸಂಸಾರ ವಿರಗರೆ ಕಾಮಧಾಮ ಸಂಸಾರ ವಿಚಾರಲೆ ಹರಿಭಜನಿ ರಂಗಲೆ ರಾಧಿಕಾ ಹರಿಭಜನಿ ರಂಗಲೆ ರಾಧಿಕಾ ಹರಿಭಜನಿ ರಂಗಲೆ ಕಾಮಧಾಮ ಸಂಸಾರ ವಿಚಾರಲೆ ಕಾಮಧಾಮ ಸಂಸಾರ ವಿಚಾರಲೆ ಹರಿಭಜನಿ ರಾಧಿಕಾ ಹರಿಭಜನಿ ರಾಧಿಕಾ ಹರಿಭಜನಿ ಗೋಕುಲವದಲು ರಾಧಾವೇಡಿ ಗೋಕುಲವದಲು ರಾಧಾವೇಡಿ ಸಂಸಾರಾತಿ ಮಾಯಾ ಜಗಾವೆ ಗಲೆ ಚಂದ ಆವಡಿ ಜಗಾವೆ ಗಲೆ ಚಂದ ಆವಡಿ ಕುಂಜವನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಾಹಿಲಿ ಹರಿಭಜನಿ ರಂಗಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಹರಿಭಜನಿ ರಂಗಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಹರಿಭಜನಿ ರಂಗಲಿ हरिभजनाने तुठले बंधन हरिभजनाने तुठले बंधन हरिभजनाने तुठले बंधन मुक्तराधिका झाली पावन मुक्तराधिका झाली पावन गोकुळ बनले मगनंदन गोकुळ बनले मगनंदन वाजली तो मुरली वनमाली वाजली तो मुरली वनमाली हरिभजनी हरिभजनी राधिका हरिभजनी कामधाम संसार वितरले कामधाम संसार वितरले हरिभजनी राधिका हरिभजनी राधिका हरिभजनी ಮರವಿದ್ದರೇನಯ್ಯ ನೆರಳಿಲ್ಲದನಕ ಮರವಿದ್ದರೇನಯ್ಯ ನೆರಳಿಲ್ಲದನಕ ನೆರಳಿದ್ದರೇನಯ್ಯ ನೀರಿದ್ದರೇನಯ್ಯ ಹೊರತೆಯಿಲ್ಲದನಕ ಧನವಿದ್ದರೇನಯ್ಯ ಕೊಡುವ ಮನವಿಲ್ಲದನಕ ಮನವಿದ್ದರೇನಯ್ಯ
ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದನಕ ತನುವಿದ್ದರೇನಯ್ಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆ ನೆನೆದು ಊಳಿಗ ಮಾಡದನಕ ಒಲ್ಲನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳನೋ ಒಲ್ಲನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳನೋ ಒಲ್ಲನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳನೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನ ಬಿದ್ದು ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನ ಬಿದ್ದು ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಒಲ್ಲನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳನೋ ಒಲ್ಲನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳನೋ ಸಿಂಧು ಗೋದಾವರಿ ಗಂಗೋಧಕವಿದ್ದು ಸಿಂಧು ಗೋದಾವರಿ ಗಂಗೋಧಕವಿದ್ದು ಗಂಧ ಸುಪರಿಮಳ ಪುಷ್ಪಗಳು ಇದ್ದು ಸಿಂಧು ಗೋದಾವರಿ ಗಂಗೋಧಕವಿದ್ದು ಗಂಧ ಸುಪರಿಮಳ ಪುಷ್ಪಗಳು ಇದ್ದು ಚಂದುಳ್ಳ ದಿವ್ಯ ಪಂಚಾಮೃತವಿದ್ದು ಚಂದುಳ್ಳ ದಿವ್ಯ ಪಂಚಾಮೃತವಿದ್ದು ಬೃಂದಾವನದ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಬೃಂದಾವನದ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಒಲ್ಲನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳನೋ ಒಲ್ಲನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳನೋ ವಸ್ತುಗಳಿತ್ತು ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿತ್ತು ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಒಲ್ಲನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳನೋ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರೋ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದಳದ ಆ ಆ ಆ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿರೋ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ದಳದ ಮುಜಗದೊಡೆಯ ಮುರಾರಿಯನು ರಾಜಾದಿರಾಜಾಯ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ರಾಜಾದಿರಾಜಾಯ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ರಾಜರಾಜನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೋ ರಾಜರಾಜನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೋ ಒಲ್ಲನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳನೋ ಒಲ್ಲನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳನೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನ ಬಿದ್ದು ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನ ಬಿದ್ದು ತುಳಸಿ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಒಲ್ಲನೋ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳನೋ ಒಲ್ಲನೋ ಕೃಷ್ಣ ಮರಾಠಿ ಮನೆಯಾಗಿ
ಸ್ತುತಿ ವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿರ ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಎರಗಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಲಿ ನಾನಿನಲೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೋಳು ನೆಲೆಸಿರು ಹರಿಯೇ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೋಳು ನೆಲೆಸಿರು ಹರಿಯೇ ನಾನಿನಲೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನಿನಲೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಂಡಾಡಲಿ ತೋಳು ಕರಂಗಳು ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಲಿ ಹರಿಯೇ ತೋಳು ಕರಂಗಳು ನಿನ್ನ ನಮಿಸಲಿ ಹರಿಯೇ ಕಾಲು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಕಾಲು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಮನ ಜಾನಿನಿಂದಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲಿ ಕಾಲು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಮನ ಜಾನಿನಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಲಿ ನಾನಿನಲೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೊಳು ನೆಲೆಸಿರು ಹರಿಯೇ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೊಳು ನೆಲೆಸಿರು ಹರಿಯೇ ನಾನಿನಲೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನೋಳು ಮುಳುಗಾಡಲಿ ಎನ್ನ ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನೋಳು ಮುಳುಗಾಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ತ ನೋಡು ಮುಳುಗಾಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರ ಸಂಗ ದೊರಕಲಿ ಹರಿಯೇ ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನೋಳು ಮುಳುಗಾಡಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರ ಸಂಗ ದೊರಕಲಿ ಹರಿಯೇ ಪ್ರತಿತತ್ವಯೋಗ ವ್ಯಾಪಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿತತ್ವಯೋಗ ವ್ಯಾಪಕದಲ್ಲಿ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗಲಿ ಪ್ರತಿತತ್ವಯೋಗ ನಾಸಕಾಂಗ
ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೋಳು ನೆನೆಸಿರು ಹರಿಯೇ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೋಳು ನೆನೆಸಿರು ಹರಿಯೇ ನಾನಿನಲೇನು ಬೇಡುವರಿಲ್ಲ ತೊರೆದು ಜೀವಿತ ಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಇನ್ನು ಅರಿತು ಪೇಳುವೆ ನಯ್ಯ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಕಿನ್ನು ಅರಿತು ಪೇಳುವೆ ನಯ್ಯ ತೊರೆದು ಜೀವಿತ ಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿತ ಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಅರಿತು ಪೇಳು ನಯ್ಯ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಅರಿತು ಪೇಳುವೆ ನಯ್ಯ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವ ಮಾಡಲು ಬಹುದು ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವ ಮಾಡಲು ಬಹುದು ದಾಯಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ಬಿಡಲು ಬಹುದು ದಾಯಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ಬಿಡಲು ರಾಯತ ಮುನಿದರೆ ರಾಜವನೆ ಬಿಡಬಹುದು ರಾಯತ ಮುನಿದರೆ ರಾಜವನೆ ಬಿಡಬಹುದು ಕಾಯಜ ಪಿತ ನಿನ್ನ ಅಡಿಯ ಬಿಡಲಾಗದು 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 ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿತ ಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಒಡಲು ಹಸಿದರು ವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬಹುದು ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬಹುದು ಮರದಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೊನೆಗೆ ತೊಲಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬಹುದು ಮರದಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೊನೆಗೆ ತೊಲಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬಹುದು ಕಡಲೊಡೆಯ ನಿನ್ನಡಿಯ ಘಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು 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 ಬಿಡಲಾಗದು
ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಗಳ ಬಂದೆ ಮಾತೆ ಅರಿತು ಬೇಡು ಮಾನವನು ಪರರು ಬೇಡಿದರೆತ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದೋ ಪ್ರಾಣವನು ಪರರು ಬೇಡಿದರೆತ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ತಗ್ಗಿಸಲು ಬಹುದು ಪ್ರಾಣದಾಯಕ ನಾದಂ ಆದಿ ಕೇಶವರಾಯ ಜಾಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಡಿಯ ಬಿಡಲಾಗದು 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 ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಅರಿತು ಬೇಡುವೆ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಅರಿತು ಬೇಡುವೆ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಶರಣಗಳ ಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳ ನಿಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು ಮಾ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು ಮಾಯೆ ಬೇಡ್ದತ್ರ ಸಕಲ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು ಮಾಯೆ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು ಮಾಯೆ ದೇಹದೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು ದೇಹವೋ ರಂಗ ದೇಹದೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು ದೇಹವೋ ರಂಗ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು ಮಾಯೆಯೋ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು ಬಯಲೊಳಗೆ ಆಲಯವು ಆಲಯದಿ ಬಯಲೋ ಬಯಲೊಳಗೆ ಆಲಯವು
ಆಲಯದಿ ಬಯಲು ಬಯಲು ಆಲಯವೆರಡು ನಯನದೊಳಗೋ ಬಯಲು ಆಲಯವೆರಡು ನಯನದೊಳಗೋ ನಯನ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಳಗೋ ಬುದ್ಧಿ ನಯನದ ಒಳಗೋ ನಯನ ಬುದ್ಧಿಯ ಒಳಗೋ ಬುದ್ಧಿ ನಯನದ ಒಳಗೋ ನಯನ ಬುದ್ಧಿಗಳೆರಡು ನಿನ್ನೊಳಗೋ ಹರಿಯೇ ನಯನ ಬುದ್ಧಿಗಳೆರಡು ನಿನ್ನೊಳಗೋ ಹರಿಯೇ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು ಕುಸುಮದಲ್ಲಿ ಗಂಧವೋ ಗಂಧದಲ್ಲಿ ಕುಸುಮವೋ ಕುಸುಮದಲ್ಲಿ ಗಂಧವೋ ಗಂಧದಲ್ಲಿ ಕುಸುಮವೋ ಕುಸುಮ ಗಂಧಗಳೆರಡು ಆಗ್ರಾಣದೊಳಗೋ ಅಸಮಭವ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವ ರಾಯ ಅಸಮಭವ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವ ರಾಯ ಅಸಮಭವ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವ ರಾಯ ಅಸಮ ಭವ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವ ರಾಯ ಉಸುರಲೆನ್ನಳವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೋಳು ಹರಿ ಉಸುರಲೆನ್ನಳವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೋಳು ಹರಿ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು ದೇಹದೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು ದೇಹವೋ ರಂಗ ದೇಹದೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು ದೇಹವೋ ರಂಗ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ ನಿನ್ನೋಳು पंढरी निवासा सखा पांडुरंग पंढरी निवासा सखा पांडुरंगा करी अंग संगा करी अंग संग भक्ताचिया पंढरी निवासा सखा पांडुरंग पंढरी निवासा सखा पांडुरंग अंग संगा अंग संग भक्ताचिया पंढरी निवासा सखा पांडुरंग कैवारिया होती नारायणा भक्त कैवारिया होती नारायणा
भक्त कैवारिया भक्त कैवारिया कोटी नारायण बोलता वचन बोलता वचन बोलता वचन काय नाद काय नाद पंढरी निवासा तसा पांडुरंग पंढरी निवासा तसा पांडुरंग वारंवार तुझं लाज नाही देवा नाही देवा वारंवार तुझं लाज नाही देव नाही देव बोल रे केशवा म्हणे नाम बोल रे केशवा म्हणे नाम पंढरी वाता सखा पांडुरंग पंढरी निवासा सखा पांडुरंग करी अंग संगा करी अंग संगा भक्तादिया पंढरी निवासा सखा पंढरी निवासा पंढरी निवास ज्ञानाचं उजवाडू दिलेलो वेद व्यासाक नमस्कार मनान व्यासाक वंदन करता मनान व्यासाक वंदन करता सगळो संसारू सगळो संसारू ज्ञानाचो उजवाडू दिल्लेलो वेद ख्याता ज्ञानाचो उजवाडू दिल्लेलो मनान व्यासाक वंदन करता मनान व्यासाक वंदन करता सगळो संसारू सगळो संसारू पराशरांगेलो सत्यवती पुत्रु पराशरांगेलो सत्यवती पुत्रु विष्णुलो अवतारू पराशरांगेलो सत्यवती पुत्रु विष्णुलो अवतारू परम भागवत शुकालो बप्पूतू परम भागवत शुकालो बप्पूतू महाभारत कारू दानाचं बुजवाडू दिलेलो वेद व्यासाक नमस्कारू मनान व्यासाक वंदन करता व्यासाक
एकरूपान अशिलते वेदांक एकरूपान अशिलते वेदांक व्यातू व्यक्त करता एकरूपान अशिलते वेदांत व्यातू व्यक्त करता ह्या कारणान वेदव्यातू म्हणू त्या कारणान वेदव्यातू म्हणू नाव जगातू करता नाव जगातू ज्ञानाचो उजवाडू दिल्लेलो वेद जातात काशी मठाचे आराध्य देव गुरु श्लोक
जो जो श्री कृष्ण परमानंद नंद गोपिय कंद बाल मुकुंद जो जो मोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय कीटमोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय
पुरुषोत्तम जय परमात्मा जय ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय पुरुषोत्तम जय परमात्मा जय ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय वेदव्यास वेदव्यास जय 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 वेदव्यास वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय व्यासाय विष्णुरूपाय वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया वेद प्रिया वेदव्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया कलियुगांतु महाविष्णुलो अवतार